थँक यू. कमेंट्स करी कर भायर. सर्गींचे बापा तुका आर्गां दिता दिन मासता हे वेळा पासत हे घडये पासत बापा मोगडा आनीक एका समानान तुवें आमकां हांगासर हे जुमार सगल्या म्हज्या भाव भयणांक सुरक्षीत एकठांय केलोले पासत देवा तुका आर्गां दिता. आमकां सगल्यांक तुवें जिवीत दिलोले पासत देवा तुका आर्गां दिता. आनी अब्रामाच्या बेसांवांनी तुवें आमच्या एक एकल्याचें जिवीत भरलोले पासत देवा तुका दिनवासता. तेच परी दोनया जी भाव भयणां लायव्ह आसात आनी ऑफ आयकतलीं तांच्याय जिविताच्या देण्या पासत देवा हांव तुका आर्गां दिता. तेच परी दोनया तुका आर्गां दिता हे तुज्या जिव्या उतरा पासत हांव आयज आमच्या भावा वरवीं उलयतलोय दोनया. ताचे ओतमीक कान ओतमीक दोळे तूं उक्ते कर दोनया. आयकूंक तुजो ताळो दोनया. तुज्या उतरा प्रमाणे दोनया ही शिकवण जावं दी. तूं कितें सांगताय तें आपल्या भुरग्यांक हे जुमार एकठांय आसा हाजीर आसा तांकां ताणें दिवंक म्हाज्या देवा तुवें ताका वेंचून काडला. हे बरेपणा पासत देवा हांव तुका आर्गां दिता दिन वाजता. हें मागणें हांव कोता जेजू क्रिस्ताचे नांवान. आमेन. 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 थँक यू जीसस. जेजू कारका. हाय आम्ही बरी सगळी. प्रेज गॉड. सगळी हाय बरी. प्रेज जीसस. जेजू आर्का. आशीर्वादी सगलीं द्या. आमेन. आमेन. जेजू आर्का. बरें कोणागे टेस्टिमनी हाय. प्रेज जीसस. हांव सांगता ओके पवित्र आत्म्या बोर्डानू सांगता लायक इट्स नॉट अ टेस्टिमनी अशी न्ही ती पूण ऑल ग्लोरी ऑफ गॉड. एक एक पाटी आमकां खबर आसना आमकां देव कितकोन आमकां उलयता. सो राती हांव आमगे भुरग्यांगे सेशन जालें आनी मागीर तें सेशन जातरी हांव मुगे फ्रेंड एकले अमेरिका सान जायते वर्सांनी एक्चुली आमी बोथ ऑफ अस आर नर्सीस आनी आमी एकदम क्लोज फ्रेंड्स. आतां आमकां मेळना उलोवपा एकमुका कडेन टायम दुसरो जाता. ते म्हाका म्हणपा लागले आर यू एट होम आर यू फ्री. हांवें म्हणलें नो हांव भुरग्यांगे आहा आनी मातशें रावन कॉल कोत्ता. तूं घरा आहा म्हणल्यार वय म्हणपा लागलें आपण काम कोन्ना आयज. सो बरें हांवें फोन केलो आनी फोन कोत्ता आसतना तेगे म्हाका सांगप तें सारकें रिलिजियस ओके रिलिजियस आनी उतर आयकपा नाका. तें आमगे सेशना बी जॉयन जातालें आतां बंद जालें कित्याक दे कॅनॉट हँडल इट. तांकां तें उतर सोंपी जायना आयकपाक. सो हांवें म्हणलें तें स्टार्ट करपा लागलें. नाव म्हजे भाशेन तेंय नस आनी तेगे पांयो लायक यू नो आमी शिफ्ट कोत्ता तेदो आमकां आनी बसपा मेळना. आमी सारकीं रावताय लायक यू नो वी आर बिजी ऑन आवर फीट. सो आमकां तें म्हणपा लागलें आपणा सारकें आपणा तुजो उगडास येयला म्हणपा लागलें आपणा इतू प्रॉब्लेम जाता आनी हें जालां तें जालां म्हण सांगपा लागलें म्हाका. हांवें सांगिल्लें ओय म्हणलें तें म्हणपा लागलें आपणा दिसोलें तुका उलोवपा म्हण. हांवें सांगिल्लें तुका दिसोलें म्हाका उलोवपा म्हण पूण म्हाका उलयलें जाल्यार तूं तुगे आयकपा मोना आहा म्हणलें. तें म्हणपा लागलें सांग तें. मागीर हांवें म्हणलें चोय आमकां सगळें जाता तें म्हणलें ऑलरेडी आमचे वयर काडलो आहा. तें थिंग बरयलो आहा. देखून पूण ती आमकां खबर ना म्हूण आमी साफर जाताय म्हणलें. तें म्हणपा लागलें तशें कोन्न कितकोन जाता म्हणपा लागलें इट्स सफरींग वी ऑल नो दॅट वी जस्ट हॅव टू यू नो इट जस्ट कम्स. सो एक सांगत तितलें कॉन्ट्रडिक्ट करता ओके. सो हांवें म्हणलें चोय हांव म्हाका जाल्यार मुठ म्हूण सांगिल्लें जेजूगे रगत मुगे आंगां सर्क्युलेट जाता. एवरी वेन एवरी आर्टरी ऑफ मायन कॅरीज द ब्लड ऑफ जीसस. So, and through that, the blood, I have the power to resist everything, you know. So, हांव मुगे भाशेन तेगे लँग्वेजीन ताका सांगता सोंपेपणी जाता भाशेन. सो एवरी वर्ड तें कॉन्ट्रडिक्ट करता. तें मागीर थिंग्स हांव खबर जायते तेंपान उलयलें न्ही आमी आनी खबर काडपा लागलें आनी कितें दुसऱ्या फ्रेंडांची. सो हांवें सांगिल्लें चोय हांव म्हणलें आतां कितें ना हांव कोणाकू मेळना आनी हांव गोंया पासून गेलें जाल्यार आतां हांव ती मेळटालीं ती बी हांव बंद जालें म्हणलें. आतां हांव मुगे देवागे काम करता म्हणलें खंयचो टायम मेळटा कोणा हेल्प जाय जाल्यार तांकां उलयता म्हूण सांगिल्लें आनी तो मुगे टायम म्हूण सांगिल्लें. आतां
सो ते म्हणपा लागले आपणा म्हणपा लागले रिट्रीट वचपा जाय तूं येता म्हणपा लागले रिट्रीटाक आपण गोंय येत जाल्यार आय डोंट नो कितें म्हणटाणे हांवें सांगिल्लें चोय बरें कोन्न आम उलयतालीं बरें कोन्न तूं म्हाका आपणागे सफरींग सांगतालें आनी बरें कोन्न म्हणलें मुगे ल्हान उतरांनी तुका हांव समजायता म्हण सांगिल्लें तूं म्हणलें सांगिल्लें तितलें चिंत आनी वील टॉक अगेन नेक्स्ट वीक सो मागीर फोन सकयल धरलो मागीर हांवें चिंतिल्लें हांवें म्हणलें यू नो एक पाटी नॅरो गेट म्हणटाय कितुलें सोंपें सामकें आयथिमॅट्री कितू सोंपें कितू इंजेक्शन घेतलें ताणें आं कोर्टिझोन इंजेक्शन बी घेतलें हांव मागीर म्हणटा पवित्र आत्म्या कितू सोंपें न्ही ह्या टीम सोदोड त्या टीम वचपाक आनी ताका कितू सोंपें म्हणपा वाव यू आर डुईंग अ गूड जॉब यू नो आय डोंट नो हाव यू कॅन डू दीस ही सगळीं उतरां म्हणपा सोंपें पूण तूं अरे हाव युअर लायफ इज हाव कॅन यू स्पीक लायक दीस म्हूण आपुणें दुसरें आपुणें चिंतीचें आनी आपणागे जिवीत बोलतोचें हें म्हणपाक कितू आवघडू कित्याक तें देवागे उतर आयकपाक कितू आवघडू आतां एक दिसा आपूण रिट्रीटाक गेल्यार बरें जातलें थिंग UK आपणागे भयणी बगले विजीट करूं वचपा जाय खंय थिंगसा रॅम्स गेट वचपा जाय खंय ताका हांवें सांगलें वाव गूड गूड जॉब हांवें म्हणलें कर या इट वील हेल्प यू इफ दॅट इज युअर फेथ सी इफ इट हेल्प्स यू अशें म्हणलें आय डिडंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ हर एंड आय डिडंट वॉन्ट टू दीस आनी हांव म्हणटा पवित्र आत्म्या होली स्पिरीट यू जस्ट टेक केअर ऑफ दीस सोल दॅट हांव जस्ट स्पोकन आय डोंट वॉन्ट टू गेट अनॉयड तें जालें देन टुडे आय स्पोक टू another sister after so long during the day like you know I was just remembering hatak magi उलयलें ते कडेन बट तेकोच म्हाका कितें आयकूं येयलें ओय सिस्टर आपणा चोय आतां आमी म्हणटाय ब्रदर एक पाटी आमी फ्रस्ट्रेट जाताय कितू जाण येताय एकले येता दोग जाण येताय म्हूण पूण आमी समजूं जाय तें उतर लोक फाटल्यान आयकोता आज येयलें ना जाल्यार तें उतर लोक आयकोता तें म्हाका आज समजिकाय मेळ्ळी सो ही भयण म्हणपा लागली सिस्टर आपूण जाणो आपणा देवान कितें आपयलें तें आपूण तें उतर आयकोता पूण तें कितको अप्लाय करपा तें आपणाक कोण ना आपूण पवित्र आत्मा सो ताका मागीर 1 Corinthians 6:19 वाचून दाखयलो पवित्र आत्मो आहा तुजे भितर आमचे जाण एकल्या भितर पवित्र आत्मा आहा आनी तो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता एवरी स्टेप सो तें मागीर पवित्र आत्म्यान उगडास केलो एक पाट तूं फ्रस्ट्रेट जाता एकलो येता दोग जाय येताय तीग जाय येताय म्हण ते क्लासीक आनी एक पाट म्हणटा आमी बंद करया म्हण चल मागीर बंद करया म्हूण ती आयडियर म्हाका कोण दिता तो दुस्मान कित्याक हांव कितेंय जाल्यार कितलें बिजी आसल्या पासून म्हाका टायम आसल्यार हांव येता ओके बंद समज केलें हांव पयलीं सद्याक कितें कोत्ता आय वील स्लॅक आय वील नॉट डू एनीथींग एट दॅट टायम मागीर म्हाका हें जालें एक वेळ ब्रदर पासून चोय म्हणटा कितू लोक येता बट तें उतर तो उलयता तें उतर भितर वचून रीच घेता एक एकल्यागे काडसान आनी कोण खंयचें आयकोत तो खबर आसना सो हांवें म्हणलें वाव होली स्पिरीट तें म्हाका देन आय वॉज लायक होली स्पिरीट यू नो फ्रॉम वेर आमच्या कानां तो उलयता यू सी नथींग ऑफ मायन गोज टू अ वेस्ट everything that is planted te padam ulaytali everything that you sow you reap and the harvest is multiple you don't know how kitu loka to lok aykot to utor dit म्हण देवागे भुरगे आमी कितू लोका उतर तें तोच लोक आयकोत तोच लोक देवागे भुरगीं कितू लोकां सांगता आसतलीं आपूण हिंगे आयकलां बायबलां अशें बरयलो हा सो तें म्हाका अमेज अशें जालें कित्याक दोन दाखयलें म्हाका होली स्पिरिटान एक कॉन्ट्रडिक्टरी आनी दुसरें आहा तें यू नो एप्रिशिएटीव वॉन्टिंग टू नो मोर देवागे उतर सुबेज आयकूं हें जाता आनी हे भाशेन आमकां दिसात दिसपूण ती हांव मुगेल्या लायफान सांगता मुगे भयणानो हांव म्हणटा हांव मुगे लायफ बिजी पूण हांव आतां फोनाचेरूय चड आसना मेळना हें करपाक हांव म्हणटा लॉर्ड यू नो तूं जाणो मुगे काळीज हूंय आहा तें मुगे मन हूंय आहा तें आनी हांव हूंय आसूं मुगे काळीज आनी मन हूंय आहा तें जाण जाल्यार पुरणी सो हो आमकां आदार आनी बोरवांचो बोड देव आमकां दिता तो आमकां विंचून काडलें ती बेश्टी कामां न्ही देव जॉन 15:16 तुवें म्हाका विंचूंक ना हांवें की तुका विंचून काडला यू डीड नॉट चूज मी आय चोज यू टू बेर फ्रुट्स इन अबंडन्स सो आमी कोण सो म्हाका तें आज बेश्टें फ्रॉम नोवेर यू नो आयज हें जालें तें म्हाका राती आनी आतां आयज दिसभर हांव म्हणटा वाव you know God is so good so amazing so abundant omnipresent omnipotent
mighty God. And we don't know, आम इदेशी मनशां. आम नेणो तो आमगे भितर आनी एक स्क्रिप्चर उगड असेल म्हाका. What is that? 2 Timothy 1:6. Stir up the gift. सगळे आमकां भितर आहा, पण तो उज पेरावपा जाय. तो स्क्रिप्चर एक आयज उगड असेल म्हाका. I was meditating on that. You know what? घालता गो बाय तो. 2 Timothy 1:6. सो ते भाशेन जोण एकले आमकां हिंग जाल्यार आतां हांव हेच पयले पासून म्हणटा हांव देवागे उतर आयकपाक. I must tell brother this. You don't know how people are listening. You don't know from where people are listening, but they are listening the word that never goes to a waste. So, watch go by. ह्याच खातीर हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जो वरगूण देवान तुका दिला ताचो उजो ओदीक पेरोय म्हूण तुका उगडास करता. Praise God. सो हे म्हगे फ्रेंड म्हणटा तेका सांगता हांव सो एक काय बरें आमकां गिफ्ट दिलें. वी आर नर्सीस. आमी दुसऱ्या देवा उतर दिताय. आमी दुसऱ्या वचून आमी चाकरी कोत्ताय दुसऱ्या गेली कसो कसो काम कोत्ताय एक पाटी. पूण वी डोंट रियलायज आमकां भितर गिफ्ट आहा म्हूण. तरी पूण सगळे नेगेटीव उलोवपा लागल तें. सो हांवें म्हणलो तशें तें हांव हाव डू यू नो वी हॅव गिफ्ट्स इनसायड. I said, I wouldn't tell you if I didn't know. So I showed her this one, stir up the gift that is inside you. Yeah, I'm not saying anything negative, but हांव सगळ्या म्हणटा आमकां देवान दिलो हा तो वरगूण. देवान आमकां हात लायला, देवान आमकां विंचून काडलें, देवान आमकां आपयलें. कितें आपयलें? कितें आमचे भितर आहा तें उजवाडीत करपाक. तो वरगूण आमी देवा दिवपाक, तो उजो पेटोवपाक. आनी तो आमकां उगडास कोत म्हणटा. सगळे पाटी आमी उगडास करपा जाय. आमी मना हाडपा जाय तो. आमी कोण ती? आमगे वेडा पासत आमी कितें कोत्ताय ती? तो वेड घेवन आमी कितें कोत्ताय ती? सो जेजू आर्गां, प्रेज गॉड, थँक यू जीजस. म्हाका बेश्टें शेअर करून दिसोलें. कित्याक जायत पाटी आमकां जायत करून दिसोता न्ही, पूण आमगे हात पावताय पूण आमगे मन पावता पूण हात पावनाय म्हणटाय ते भाशेन. आय डोंट नो हाव दॅट दीस इज. बट प्रेज गॉड, थँक यू जीजस. आनी कोण आहा? जेजू कारगां, जेजू जेजू कारगां. कार. सिस्टर Hey, हांव Jesus, Elisa, I was about to call your name. थँक यू जीजस. आर्गां जेजू. सो देवा आर्गां जें देवान बरेंपण केलां तें हांवूय परगट कोता. रिसेंटली एक धाकटें भुरगें, मोर देन 5 years आय थिंक. सो एका हे भुरग्याक डेंगू जालो. जोर पयलीं येयलो तेका. मागीर हो जोर चड थांबोना. मागीर तेजेरूय तेगे डेंगू जालो. तेजे आख्खे बॉडी इन्फेक्शन जालें. अशें करून बारीक बारीक होड येयले, एलर्जी अशी. आनी तेका एडमीट केलें हॉस्पिटलां. आनी ही तेगे मामी आनी तें मागीर भुरगें कांय खायना आसलोलें. खावपा मातशें जिद्दी तें. सो देवा आर्गां आनी ही आतां हॉस्पिटलां जें कितें डॉक्टरान कितें सांगिलां तें उलयताय. आनी दुसऱ्यांकूय तें सेम थींग येता तेकाय तें सांगताय ती सगली कार्यावळ. आनी म्हाका तें लायक जायना आनी हांव तें आयकोंकूय वोस कोणागेर अशें करून मागणें गेलें जाल्यार हांव विचारना देखून लायक चडशें. बट एज लायक तेंगे सिच्युएशन आहा तें सगल्यो काणी आयकोंक वचना. सो प्रेज गॉड. ती सांगताय तितलें हांव तेंगे उतरां कॅन्सील कोत्ता. कित्याक हांव जेन्ना थिंग हॉस्पिटलां पावलें तेन्ना हांव कामां सावन आवट एन आवट गेलें. मागीर घारा येयल्या मागीर आनी हूंय वयतो म्हूण. सो एक तेगे भुरग्यागे मामी म्हणपा लागली, एलिजा तूं मातशें हिंग रावता, हांव मातशें घारा वचून येता. तुगे घोवा म्हाका सांग मातशें आपल्या व्होरोन हाड. हांव म्हणलें नो प्रॉब्लम, रावता. सो तें म्हगे घोवाक येयलें आनी आपले घारा येयलें. आनी आतां दोगांय गेलीं हॉस्पिटलां. दोनी नानी आहाय, घोवागे वोता आनी चेडवागे वोता. सो हिस्ट्री जाता चालू. आनी म्हाका ती हिस्ट्री आयकोन एकटेको उतोर आहा देवा आर्गां. ती उतरान आहा बट ती उलयता हिस्ट्री. आनी देवा आर्गां आनी हांव तेंकां सांगोता. तोरी पोरसां आयकलें पोत्तोन स्टार्ट कोत्ताय. हांवें म्हणलें हांव सगलें कॅन्सील कोत्ता. आनी
बाय बेबी हाय ना तेका लागून एस जाता बेबी हाय ना काय हाय ना तेका लागून सो हांव ही उतरां कॅन्सील कोत्ता तेका दी म्हणलें खावपाक खातो म्हणलें तें आनी एज जीं उतरां कॅन्सील कोन्न सांगोता आनी तें थिंग घोडून येता देव दाखयता तें भुरगें खाता Praise आनी हांवें God. मागीर तेका इन्फेक्शन जालो तें हांवें तेजेर कर्स घायलो देवा आर्गां हांवें म्हणलें फाल्यां म्हणल्यार तेका डिस्चार्ज कोत्तोलीं आनी हांव मगे इन थांगसान रावन देवागे उतोर उलयत रावलें कित्याक हेंकां सांगूनय लायक हें कोताय पोतून पोतून हिस्ट्री उलयताय सो आनी सांगपा ओगे रावलें आनी देवा आर्गां हांव वोसोन राती कडेन डॉक्टर येयलो आनी रातिको म्हणल्यार एज हांवें उतोर उलयलोलें ते भाशेन टू नायट म्हणल्यार तें सारकें क्लियर जाता फाल्यां म्हणल्यार डिस्चार्ज कोत्तोलें म्हूज फाटल्यान हूंय रोकडें इन द मिडल ऑफ द नायट तेगे इन्फेक्शन गेलें कंप्लिटली डिसअपियर Praise आख्खी God. तेगे बॉडी इचींग जाताली आनी तें सारकें उरपितालें आनी तांबडी जालो सारकें सो देवा आर्गां द नेक्स्ट डे हांव मागीर पोत्तून गेलें तेन्ना चोयलें सारकें निगूत जालो आहा आनी ती हॅपी एज लायक सांगलो ते भाशेन हांवें म्हणलें फाल्यां म्हणल्यार घरा वयतलीं डॉक्टरान सांगलें म्हणपाक लागून डिस्चार्ज वोस म्हूण सो देवा आर्गां हे बेबी सेफली घारा पावलें थँक्यू Yes. जिजस Thank आतां you, ह्या Jesus. भुरग्या भाशेन आनी एकटो भुरगो जी फॅमिली UKसान येयल्ली आनी हेंगेले भुरग्या तो UKसान येयलो तेन्ना तो दुयेंत पडलो एक दिसान दुयेंत पडलो आनी तेकाय हेय भुरगे एडमीट केलो ऑलमोस्ट लायक सेम हें सेम स्टोरी हेवूय भुरग्यागेली सो कोण तरी म्हाका सांगिल्लें की मातशें हो एक भुरगो बरो ना मातशें तेजे बोगली वचून प्रे कोता हांवें म्हणलें नो प्रॉब्लेम हांव वयतां तूं म्हाका दाखय सो देवा आर्गां जेन्ना हांव हॉस्पिटलां एंट्री केल्या मामी डॅडी हाय मोबायल घेवन आनी यंग कपल आनी हो भुरगो तेजे भाशेनूय धाकटो आनी मामी आतां धाकट्या भुरग्या पेशंट आहा तेका फोनाचेर ती कितें तरी दाखयता आनी हे भुरग्या तकले कडेन धाकटो न्यू टेस्टमँट बायबल आहा आनी तेजी रोजरी आहा सो म्हाका संदी मेळ्ळी तेजे सान स्टार्ट करपाक Praise God. सो हांवें उदाहरण घेयलें आनी म्हणलें तेका तें कितें तेंकां उतोर ना म्हूण तें सोजमोल ना मागीर तेका हांवें उगडापें केलें आनी हेजे हेंगान हें म्हळ्यार तें काम कोता तेशें कोन्न दवरल्यार काम कोता तें सो तें थिंग सोजमोना मातशें कन्फ्यूज जालें मागीर तेका हांवें कितें थिंग खावपा आहलोलें तेजे वयल्यान उदाहरण दिलें मागीर अंडरस्टँड जालें तें मागीर हांवें म्हणलें हांव कितें सांगतां देवा विशीं सांगल्यार जाता पर्मिशन घेयली ओके म्हणपा लागलें सो देवा आर्गां तेंकाय उतर दिलें हांवें म्हणलें आनी तिवूय सांगतालीं डॉक्टरागे रिजल्ट हांवें म्हणलें हांव हो डॉक्टरागे रिजल्ट कॅन्सील कोत्ता आनी देवागे रिजल्ट ह्या भुरग्याचेर उरयलो देवागे जिवीत हेवूय भुरग्या दोतोर धाडना आहलोलो कित्याक चोड इन्फेक्शन जालां भितू पोटां आनी तेंकां वोसोंक जाय आहलोलें आनी एकटें भुरगें तेंगे घरा आहलो देखून सो दोतोर केसो वोसों दिना हांवें म्हणलें फाल्यां वयतलीं डिस्चार्ज दितलो आयज दोतोर येतलो आनी तुमगेलें कितें सांगतलो कांय ना म्हणलें सो एशें कोन्न तेंगे उतर तेंकोडे तेगे उतर शॅर कोन्न मागणें कोन्न हांवूय गेलें नेक्स्ट डे हेवूय भुरग्या डिस्चार्ज केलो देवा आर्गां होय भुरगो आतां बरो आहा Praise God. सो मुगे तिसरी घोवायकी लास्ट मंथ आनी एक कोणें अशें म्हाका सांगिल्लें आयको येता न्हू सिस्टर Hoy bay, hoy. होय ऐकता ओके सो एक रिटायर सर रिटायर जालो तो आतां तेका तो बरो ना तेका जायती पेन जाताली तेका प्रोस्टेट कॅन्सर जालो म्हूण सांगलो खंय दोतोरान सो तेका ती पेन बेर करपा जायना आनी सो हें जाता आसतना तो एडमीट आहलोलो हॉस्पिटलान सो म्हाका कोण सांगलें मातशें तूं येता आमगे शेजार तो मातशें हेल्प कर आमकां जायत पावलो हांवें म्हणलें नो प्रॉब्लेम मुगे कामूच तें सो देवा आर्गां हांव गेलें आतां सर म्हणलो न्हू सो संवसारी चडवायन बोगरेस्त सो नो Praise प्रॉब्लेम देवाको मुगे उलयत गेलें हॉस्पिटलान गेल्या बेडार आहा सो चोयल्या न्हू सारकें हिंदू बायलूय हिंदू आनी तोवूय चोवपा सारकें हिंदू हांवें म्हणलें हेणेन म्हाका हिंदू म्हणटा आतां हांव तेंकां कितें कोन्न स्टार्ट कोत्तोलें चोवपा God. हिंदू दिसताय बट मागीर हांव उबो रावलें थिंगा दुसरो सायडीन आनी एक बेड आहलोलो तेजेर जेजूगे पिक्चर आहा आनी सांत आंतोनी पिक्चर आहा
हें चोयन म्हाका आतां हें जालें लायक हिंगात हिंदू न्हू कोणें तर विजीट आयलो तेणें दिलो आसता म्हाका सो मागीर म्हाका कोणें मुगे एकटी ती भयण जी कोण म्हाका घेवन गेलो ती प्रे कर गो म्हणून लागत आतां प्रे कर आतां हांव कितें सांग प्रे कर तेंका नो प्रॉब्लेम नो म्हण विचारलें तेका हांवें ती क्रिस्तांव हांवें विचारलें ती क्रिस्तांव हिंदू क्रिस्तांव म्हणपा लागलें देवा आरगांव म्हणलें सो इजी जाता न्हू क्रिश्चन म्हणटो लायक हिंदू आसताय तेंका मातशें सांगत म्हळें थोडी मानून घेताय थोडी मानून घेयनाय सो देवा आरगां हांवें म्हणलें सर तुका कितें देवा विशीं सांगल्यार जाता पळय म्हणपा लागलो मागीर तो बाबडो बसलो बेडा वयर बसलो आनी थोड्याशा जे तेका लागू जाताय ते स्क्रिप्चर 2-4 सांगिल्ले हांवें आनी हांवें म्हणलें तुजें मागणें कोत्ता ओके म्हणपा लागलो आनी देवागें जिवीत तेजे भितर उलयलें आनी जे तेगे टेस्ट जावपा आहाय ते सोगलें हांवें हें केलें डिक्लेरेशन उलयलें तेजें आनी सोगलें नॉर्मल येता म्हूण प्रोफेसाय केलें एन देवा आर्गां जेन्ना हें देवागे उतर उलयता तेन्ना तेजे भितर देवागे पदवी गावून आनी तो रोडटालो तें हांव दिसोन येतालें आनी आफ्टर दॅट हांव प्रे कोन्न जातोरी हे भयणीन म्हाका मॅसेज दिली की द अदर डे सो ती तेणी सांगिलां जेन्ना तूं मागणें कोत्तालें तेन्ना आमचे भितर कितें तरी जातालें सो हांवें म्हणलें देवा आर्गां देवागे पदवी तेजे भितर काम कोत्ताली बरें दिसोलें म्हण यो म्हण सांग सिस्टरी आमगे सो देवा आर्गां सो म्हाका आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की तेंगे वोसों Praise God. आनी आफ्टर दॅट तेगे खूंय थोडेशे मार्क्स काडून टेस्टा धाडलें आनी हें टेस्ट जायन येयलें आनी देवा आर्गां तेगे सोगले रिपोर्ट्स नॉर्मल येयले Normal. Praise God. आर्गां जेजू नॉर्मल येयले आतां ती हो रिपोर्ट आयकोन सारकें आनी हुशार जालें सो प्रेज गॉड मागीर हांव तेंगे घाराको गेलें एक दीस आनी तेंकां देवागे उतराची सोजमणी दिली आनी सर तूं हुशार न्हू आतां आनी इतुलो जे दिसा हॉस्पिटलान गेलो तेन्ना सारको एक सीक पेशंट केश कोन आसता ते भाशेन तो आसलोलो सारको वीक जालोलो डावन पडलो सारको सो ते दिसा जेन्ना घार गेलें तेन्ना बायलूय हुशाल तोवूय हुशाल आनी म्हाका बरें Praise वेलकम God. केलां आनी जायतो वोगोत आमी बसून देवागे उतर आयकिलें आनी पोत्तून हांव मागणें कोन्न येयलें आनी तेका युरिना बॅग घालोलें सिस्टर म्हणपा लागली काल तो वोसोन तें काण येयलां सो ही जाता आतां तो सारको बरो आहा सो देवा हांव आर्गां दितां हे भावा Praise पासत हो एक देवान सोल सेव केलो सो तेच भाशेन आनी एक गवायकी एक आवय मिडियम एजीर आसता ती मिडियम म्हणल्यार मिडियम क्रॉस आसतली सो हे आवय गेलो एक पांय कातरलो आसलोलो आनी हांव जेन्ना तिका भेटलो तेन्ना हो कातरलो आसलोलो आफ्टर जेन्ना ही आवयक हांव खोबरें म्हूण गेलोलें ती उतर शिकयलें ती बिलिवर हां आनी देवा आर्गां ती खंय शेजारी म्हणटालीं की तूं बिलिवर देखून तुका देवान हास्ती लायल्या तुगे पांय कातरल्या सो देवा आर्गां आफ्टर दॅट मागीर तेगे सडनली तो दुसरोय पांय कातरलो गँग्रीन जाल्यान तिका तेगे तो दुसरोय पांय कातरां पडलो आनी ही आवय खंय म्हाका हुस्केता म्हण एक म्हाका भयणी जे 23 वर्सां वयलोलें तेणें म्हाका खबर दिली मांय तुका हुस्केता हांवें म्हणलें बरें हांव येतां सो अशें करून 2 फावट वोसोन येयलें आनी रिसंटली हांव आतां तेजी बगले पोत्तून गेलें हांव तिका आतां ब्लेस कोत्ता म्हणलें आनी ती अशें करून रानां एश रावताय सो थोडो ग्रोसरी वयली तिका आनी हांव वता म्हूण ती दुसरी म्हजी बारबो भयण तीन आपुणूय गेली आनी ती चोयन न्हू इतू हुशाल जाली देवा आर्गां आनी आमी मागणें केलीं देवागे उतर आयकिलें आनी जेन्ना हांवें तियेचें नोदोर मारलें आतां रिसंटली गेलें तेन्ना तुका सांगना ती आहलो तेज्यान तोन्नी भुरगीं जालीं माय हांवें म्हणलें तूं 16 वर्सां भुरगीं Praise दिसता God. चलो हांसोंक लागोली आनी चल बाय म्हणपा लागोली तुमच्या मागण्यांनी आपूण चोय केसो आहा ती मुगे धाकलो पूत आनी व्हडलो पूत चोय सारको बरो जालो आतां व्हडलो पूत आनी धाकलो पूत कोणा म्हणटा आपल्यागे पांयां एबाव नियासान Praise तेगेले पांय God. कातरले आनी आपल्यागे पुतान चोय बाय म्हणपा लागोली जायतें कॅर घेयना आमी देवा आर्गां हें तुगेलें बेसांव देवान तेका तुजे पासत तयार केला आनी जेन्ना
हांवें जेन्ना तिच्या हातीन जें ब्लेसींग घायलेलें तें आमी न्हू आमची कुडी सांदे बरी स्ट्रॉंग आहाय ती देखून न्हू देवा आर्गां दिची ना तुका सांगना म्हाका ती आर्गां दिवपालो जेन्ना तिच्या हातीन हांवें ब्लेसींग घालें तेन्ना आनी देवा सांगत ती देवा तुवें तुगे भुरग्यां दाण मुगे घर भरली मरे म्हूण Yes. एशें कोन्न हे भाशेन ती देवा आर्गां दिवपालो नॉन स्टॉप आनी म्हाका तें कंट्रोल करपा जालें ना ती आर्गां दिता ती चोय ती आवय कडेन 2 पांय नाय पूण बेडार बसून इतू खुशालकायेन ती देवा आर्गां दिता आनी ती हेल्दी आहा ती बरी आहा भलायकेन बरी आहा सगळे ओद्दांनी बरी आहा आनी तोन्नी पिराय देवान तिका दिली म्हूण आनी हो ओतमो देवान साल्वार केलो म्हूण हांव देवा आर्गां दितां ये मायचे पासत थँक यू जिजस Thank थँक you, यू Jesus. जिजस तेच परी आनी एकटो भाव जेन्ना कोण तरी म्हाका बापूय जाणटो म्हळ्यार चड जाणटो ना तेका हार्ट सर्जरी केलेली सो बरो ना म्हूण म्हाका हॉस्पिटलान मातशें यो आनी प्रे कर म्हूण सो देवा आर्गां हांव गेलें उतर सर केलें आनी तेजेर मागणी केलें आनी पांय म्हणलें या मरे घरा हांव म्हणटा तुका व्हरों येयला वय म्हणपा लागलो आतां फॅमिली आहा ती दोतोरागेर रिजल्ट उलयता आनी तें सिच्युएशन जें दिसती पडटा तें उलयता सो देवा आर्गां हांवें तें कॅन्सील केलें हांवें म्हणलें पांयक हाल डिस्चार्ज करतलें एक्झॅक्टली जालें लायक जे भाशेन सांगलेलें ते भाशेन तेका डिस्चार्ज केलो आफ्टर दॅट हांव तेगे घार गेलें तेका विजीट करपाक भुरगें तो बरे भाशेन घराको बरे भाशेन तेगे उतर शिकोवपा जाता न्हू सो तेका लागून हांव तेंगे गेलें आतां पांय न्हिदलो आहा देवा आर्गां हांवें म्हणलें आतां पांय पावलो मरे तूं टुराक गेलो तो घराको पावलो मरे वय म्हणपालो आनी तो अशें करून घरा काम करपी सो तेगे घरा काम चलता आनी तो खंय थिंग काम करतालो हांवें म्हणलें तेगे थोडो काम उरलो आहा हांवें म्हणलें हांव तुका हेल्पा येयलां पांय चल या Praise God. आमी येयले आनी तूं न्हिदोन आहा काम करया म्हूण आनी बायल आहा सायडीक बसलेली बेडा कडेन सून आहाय पूत आहा नात्र आहाय आतां ती तेका राखताय मीस तो न्हिदलो आहा म्हूण देवा आर्गां तो आतां हांव सांगत तें आयकोन तो आतां काम करपा हांव हेल्पा येयलां यो म्हणत आमी येयले आनी तो न्हिदलो आहा अशें म्हणून तो आतां उठोता काम करूं वचूं घरा कडेन आपल्यागे घरा काम करपा सो देवा आर्गां सो हेवूय बापायक तें बळ दिलें आनी तो स्ट्रॉंग आहा म्हूण हांव देवा आर्गां दितां हेवूय पांयचे पासत देवागे उतर तेणें आयकिलें आनी देवान म्हाका तांकां उतराची सोजमणी दिवपाक तयार केली म्हूण हांव देवा दिन वाचतां थँक यू जिजस प्रेज यू जिजस Hallelujah. Praise God. Thank you, प्रेज Jesus. गॉड जेसू कारगां जेसू कारगां Wow. Fire. Jesu karga. जेसू कारगां खंय गेल रे ब्रदर तूं पपय हांगा आहा जेसू कारगां Praise God. थँक यू Awesome. जीसस Thank you. Thank you, Jesus. Praise God. Wow. Praise God. देवान विंचून काडलेलो उजो. Fire. Elisa, thank you, वय Jesus. आमकां सगल्यांनी आमकां देवान आपलो पवित्र आत्मा सगल्यांक दिला वय की ना होय ब्रदर. म्हणटच देवान आमकां पवित्र आत्मा दिला जाल्यार आमी जें कोत्ता आमचें करूंक जाता तें फकत आमच्यान पवित्र आत्म्याच्या आदारानूच करूंक जाता होय ब्रदर. कित्याक आमी कितें करूंक शकता जाल्यार आमी आमचे पदवेन आमच्या जाणवायेन आमच्या शक्तीन आमच्या पावरान आमच्यान करूंक जाता जाल्यार मागीर देवाची गरज कितें आहा आमकां आमकां देवाची गरज आसची ना Yes. पळय आमकां पवित्र आत्मो हा जाल्यार आमच्यान ह्यो सगल्यो वस्तू करूंक जाता देवाक महिमा जेजूक महिमा दिवंक जाता पूण खूब लोक हा ह्या संवसारान तांचे कडेन पवित्र आत्मो ना तांचे कडेन देव ना पूण तो लोक खूब वस्तू कोत्ता की ना कोत्ता होय. खूब लोक भावार्थी ना खूब लोक जेजूक वळखना खूब लोक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना पूण तांकां खूब नांव आनी तांचें नांव गाजता अख्ख्या संवसारान कितलें काम केलां
कितले हें केलां, कितले वार केलां, बिल्डिंगी बांदल्यान, कितल्या लोकांक जेवण दिलां, कितले दुसऱ्यांक पावल्यात. हें आमी पेपराचेर वाचता, फेसबुकाचेर वाचता, व्हॉट्सॅपाचेर वाचता, सोशल मिडियाचेर चलता. इग्रोज मातयेन लोक आमकां कोण सांगता ह्या लोकांनी अशें केलां तशें केलां म्हणून. पूण जेन्ना ह्यो वस्तू कोण कोत्ता, मोहिमा कोणाक मेळटा? तांकां मनशांक. मनशांक मेळटा. द ग्लोरी गोज टू मॅन. पूण आमी जी आमचे कडेन जो पवित्र आत्मो आहा, आमी मोहिमा दिता फकत जेजूक. आमी मोहिमा दिता फकत देवाक. कित्याक आमच्यान करूंक जातालें जाल्यार आनी आमी म्हणटलें हांवें केलां, हांवें थंय केलां, तशें केलां म्हणून मोहिमा कोणाक मेळटली? म्हाका, कित्याक हांवें सगळें केलां. पूण That's- जेन्ना हांव कोत्तां पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन, पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन, जे म्हाका म्हज्या मनशापणान म्हज्या मनशाच्या शक्तीन जे करूंक जायना जातालें तें हांवें पवित्र आत्म्याच्या आदारान केलां, तेन्ना हांव आतां मोहिमा दितां म्हज्या जेजूक. ताका ताजें नांव हांव फुडें काडटां, ताका हांव मोहिमा दितां. आनी Praise आमी ताका मोहिमा दिवपाक गरजेचें. वी हॅव टू गिव ग्लोरी टू गॉड. स्तोत्रान म्हणटा, लॉर्ड ग्लोरी टू यू अँड टू यू अलोन, नॉट टू मॅन, Amen. नॉट टू मॅन. ग्लोरी टू यू. मोहिमा तुका देवा, मोहिमा तुका जेजू, मोहिमा तुका पवित्र आत्म्या. आमी मोहिमा दिता फकत आमच्या देवाक. Praise God. या, एब्सोल्युटली. Brother, Yes. and the beauty is, like, I was listening Elisage testimony. येस. ते आतां नॅनो तें कितें आहा तें ताका आतां तूं हॉस्पिटलां येता म्हण आपयताय गेलें. She doesn't know what is happening there. But the beauty, the way she says, she doesn't know what to say, but she looks around and Holy Spirit shows her where to start. Amen. The Bible, she said, thing ahlolo, jevan asta, Santa Antoninge picture, whatever that was there. He actually guides her where to start. Isn't it, Elisa? Absolutely. Absolutely. Praise And God. also what I liked is, now she shared the word. ते आपण उलयलें कितें जाल्यार. And next time when she goes, Holy Spirit shows her the light. He shows her the glory because of her work. Amen. Oh my Amen. God, so amazing, so amazing. And the joy that she carries, you see, just because out of her humility, God has used her for His glory. Praise God. जेजू So खाल. wonderful. Jesu Karka. Praise God. आणि देवाचें उतर म्हणटा की देवाचें उतर जावन आसा उजवाड. Hmm. म्हणजे जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर आमचे भितर येता. आतां पळय, आमी बुधवाराच्या बुधवारा आमी खूब जाणां आमची भयणी भाव भयणां येतात देवाचें उतर आयकोपाक. पूण हें उतर जावन आसा देवाचो उजवाड. पूण केन्ना हो उजवाड आमचे भितर येतलो? आमी आयकलां म्हणून उजवाड येवचो ना. No. आमचे भितर काळोख आसता. कित्याक मनशाचे भितर समजा आमकां देवाच्या उतराची म्हायती ना, देवाचो उजवाड आमचे भितर ना, आमचे भितर काळोख आसता. म्हणटच आमचे भितर जो काळोख आसा तो काडूंक जाय जाल्यार, तो पयस वचोंक जाय जाल्यार आमचे भितर तें उतर येवपाक गरजेचें. म्हणटा तें उतर कशे भाशेन येता? तें उतर येता जेन्ना कोण तें उतर परगट करता, तें सोंपें करता. म्हणजे पळय, म्हज्यान आतां उतर परगट करूंक जाता. म्हज्यान तुमकां सांग, आमी अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय. पॉलिटिशियना भाशेन न्ही, हमने करना होगा, हमने देखना होगा, अशें करूंक Praise जाय, God. तशें करूंक जाय. हें सगळें अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, तें सगळें सोडपाचें आतां. तें आतां हांवें तें केलां, हांवें तें करून आतां हांवें ती मोहिमा पळयल्या. हांवें पळयलां की जेन्ना जेजू बरोबर आनी पवित्र आत्म्या बरोबर थंयसर गेलां, म्हाका जाणवाय नासली, म्हाका तें उलोवंक जायना जालें, पूण पवित्र आत्म्याची जाणवाय येयली, पवित्र आत्म्याची शक्ती येयली. आनी जेन्ना हांवें तोंड उक्तें केलें, हांवें तें उतर परगट केलें,
आतां देवान तुजी आपली मोहिमा दाखयली. आतां हांव जाणो. Praise आतां God. हांव म्हणिना आमी करूंक जाय तर हांव जाणो. See, we have to go from a stage of being believers to the stage of knowing Jesus. Praise God. पळय आमी आख्खे जिवीतभर आमी म्हणटा सत मानता आमी इगर्जेक वेताना मिस जालें कमेंट हांव सत मानता कोत्ता आमी सत मानता करून आमी हाच थिंचर. पूण सत मानल्या उपरांत हांव जाणो काय हांव ह्या जेजूक वळखतां काय. डू आय नो हिम. हांव ताका वळखतां काय. आनी जेन्ना ही बाय आमची बाय एलिजा आतां हें उतर दुसऱ्यांक दिता परगट करता दुसऱ्यांक कितें सांगता ती कित्याक सांगता कित्याक ती जेजूक वळखता. शी नोज जीसस. शी हॅज अ रिलेशनशीप विथ हिम. म्हणून ज्या कोणा बरोबर समूना तूं सदांच ताचे विशीं तूं दुसऱ्यांक सांगतली जे भाशेन जेन्ना आमी मोगान पडटा आमचें लग्न जावपाचें आहा कोण जाणा आमी मुदी घातल्या अरे तुजें एंगेजमेंट जाला रे खंय या रे ती तो को तिका म्हणटा तो को खंय बीन कशे भाशेन दिसता को दिसता तो कितें म्हणटा आमी म्हणटा तो एकदम लांब हा को दिसता कितें उलयता अरे जेन्ना तो कितें जोक सांगता म्हाका हांसयता हें आमी सगळ्यांक सांगता वय की ना कित्याक वय आमचो समून आहा. We are talking about the man whom we love. We are talking about the woman we love. We are talking about someone we love. देखून आमी दुसऱ्यांक सांगता कोण आमकां म्हणटा अरे बाबा तुजें गर्लफ्रेंड तुजी आतां ती जावपाची पतीन तुजो घरकार जो आसा तुमची आतां मुदी जाल्या न्ही खंय आहात रे. ना तुका कांय पडोंक ना कित्याक जाय तुका म्हणटलें आमी No. उमेदीन सांगतलें हांव खोशयेन सांगतलें हांव. तेच भाशेन जेन्ना आमचें लग्न जावपाचें आहा वी आर गोइंग टू बी गेटिंग मॅरीड. जीसस इज द ग्रूम. तो जावन आसा न्हवरो आमी जावन आसा ती 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 पतीन जी ताचे बरोबर लग्न करपाची देयर इज गोइंग टू बी अ मॅरेज फीस्ट. वी आर द 10 वर्जिन्स. वी बिलोंग टू द 10 वर्जिन्स. पूण आमी कोण शाण्या आंकवारी भाशेन जावन आसा आमी या पिसाड आंकवारी भाशेन आमी जेजूची बरी खबर आयकल्या. आमी ती मोहिमा आमच्या जिवितान पडयल्या. आमकां पेकोणी मेळ्ळ्या. आमकां सगळें बरें जालां. पूण आतां आमचो संबंद ताच्याशी आमी घट करीत आसा काय आमी मागण्यांनी आसा काय आमी ताचें उतर शिकता काय आमी उपास करून आमी दुसऱ्यांक तें उतर दिता काय आमी खरेपणी तें उतर जें आमी आयकता तें उतर आमी समजता जो काळूक आमचे भोडसून गेला आनी ताजो उजवाड आमचे भितर येयला त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता काय. आमच्यान येवन सदांकाल सांगूंक जाता काणयो सांगूंक जाता आमच्यान शेरमाव दिवंक जाता शिकोण दिवंक जाता आमी अशें करूंक जाय जेजू मोगाळ काकुतकार दोयाळ बरें आहा तें आमी ती टेप रेकॉर्डर आमी कितलीं वर्सां आयकल्या. How many years we are hearing the same tape recorder. जेजू मोगाळ तो काकुतकार तो दोयाळ तो आमचो मोग करता हें आमी सदांकाल आयकलां. आतां तो आमचो मोग करता जाल्यार तो काकुतकार जाल्यार दोयाळ जाल्यार ताणें आमकां काकूत दाखयलें आतां तूं आनी हांव कितें करता. वॉट आर यू डुईंग. आमी कितें करता. Praise पळय God. आमी लुकाचो जुवाचो मातुवाचो मार्कूचो शुवर्तमान आमी वाचता. जेजून अशें म्हणलें मातुवान अशें म्हणलें पावलून अशें म्हणलें लाद्रून अशें म्हणलें पेद्रून अशें म्हणलें तें आमी करीत आसा. पूण आतां जावन आसा शुवर्तमान जेजून तुजे वरवीं आनी म्हजे वरवीं कितें केलां. वॉट हॅज ही डन थ्रू यू एंड मी. हाव इज द गॉस्पल रेलेवंट टू यू एंड मी टुडे. होय की ना. Oy, brother. Bye, Eliza. Continue. Come on. She's got something Yes. more. Praise God. Yes. Praise Thank you, God. Jesus. जाणे म्हज्या भाव भयणीनो आमकां शिकवण ना जाल्यार
आमकां शिकोण ना जाल्यार आनी टिचींग ना जाल्यार इट इज ओके. आतां फकत टेस्टमनी हांव मागीर दितां. बाय एलिजा दिल्या उपरांत हांवूय टेस्टमनी दितां. हांव टेस्टमनी कित्याक ह्या काळार आतां फकत टेस्टमनी दिवपाक गरजेचें. म्हज्या जिवितांत जेजू आहा जाल्यार पवित्र आत्मा आहा जाल्यार कशे भाशेन आतां हांव हो जेजू दुसऱ्यांक दितां. कशे भाशेन हांव ताच्या उतरा प्रमाणे चलतां. कशे भाशेन ताचें राज आतां फुडें व्हरपाक हांव वावर कोत्तां. हेंच जावन आसा शिवोर्तमान ह्या निमाण्या काळार. जेजू कारगांव. Jesu Kargam. जेजू कारगांव. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise. बाय एलिजा, थँक यू जीसस. येस ब्रदर मुगे आनी दोन आहलेली सांगत आसा का सगळं आसून सो प्रेज गॉड देवा आर्गां लास्ट इयर अशें आनी एकटें शी वॉज तें डंप उलोवपा जायनाहलो ते कडेन आसतलीं 7 years तरी आसतलीं. सो कोण तरी म्हाका सांगिल्लें हे भुरगीं हांव मातशें तुजे बोगले हाडटा मातशें तूं नो प्रॉब्लेम. सो देवा आर्गां तेंकाय तशें ती सोगलीं वीथ फॅमिली येयलीं दोग भुरगीं तीं आनी आवय बापूय UK वचपा आहलोलीं. सो बिफोर दॅट तीं येयलीं आनी देवा आर्गां हे गोबा आयलां देवागे उतर शिंकयलें आनी तेका हे डंप स्पिरिटा हुकूम घायलाय आनी देवा आर्गां जेन्ना हांवें मागणें कोन्न जातोरी न्हू तें उतर एक उलयलें आनी आफ्टर दॅट हांवें तेंकां सांगलें तुमी देवा आर्गां दिया तें आतां उलयतलें ओके. आनी जेन्ना हांव प्रे कोत्ता तेन्ना हे बेबीची बाबा सॉरी जेन्ना तेजी प्रे कोत्ता तेन्ना हांवें तेका म्हणलें यू आर ए चायल्ड एनॉयटेड चायल्ड ऑफ गॉड. आनी देवा आर्गां तेंगे आवय बापायक कितें करपा जाय तें सांगिल्लें आनी ती गेली UK आतां येयलीं तीं आनी हो भुरगो इतलो स्मार्ट जालो आनी तो कितें उलयता तें सोजमना तेगी इंग्लीश सारकी हाय फॉरेनरा Praise भाशेन God. आनी सदांच तो उगडास कोत्ता गोड तेका तेगे मामा डाडा ते कितें म्हणटाय आसतलीं. You know what that auntie said to me? I am an anointed child of God. Praise वो God. एक स्क्रिप्चर ते हुंय तेंकां रिमाइंड कोत्ता देवा आर्गां थँक यू जीसस. आनी म्हाका इतुलें सारकें तें उतर सारकें ताज जालो भुरगो आपल्यागे आवय बापायक सांगोता आंटी टोल्ड आय एम एनॉयटेड चायल्ड ऑफ गॉड आय एम एनॉयटेड चायल्ड ऑफ गॉड हेच म्हणटा हुंय तो आनी देवा आर्गां हे भुरग्या पासत हांव आर्गां दितां. तेंकडे आवय बापाय कडेन तेगेलें उतर नाहलोलें हांव नक्को आतां उतर वचताय कोताय तें म्हाका खबर ना पूण लायक इन वर्ल्डली संवसारां हाय थँक यू जीसस. Thank you, हे Jesus. भुरग्या उतर आतां आतां तो बरो भाशेन उलयता भुरगो थँक यू जीसस. तेच Thank you. भाशेन आनी एक बेंगलोर सान म्हाका भयणीन आपल्यागे मामा पासत ती सीक आहा सो मामा पासत माग म्हणलें तेगे सोगले डॉक्टरान टेस्ट करपा सांगलें बरें पासा जायना. हांवें पयलीं सांगत आसतना म्हणलें तेका देवा आर्गां तेगे सोगले रिपोर्ट्स नॉर्मल येतोले आनी तेका उतर शॅर केलें मामा सांग म्हणलें हें उतर उलय आनी थोडो वोगोत हांव तेका देवागे उतराची तेका सोजमणी दिली. पयलें म्हणलें तूं तुगे मन बदल अकॉर्डिंग टू हे उतरा पोरमाणें जशें परी भयण मारिया सांगताली सुरवातेक हें उतरान पवित्र पुस्तकां हें आमकां दवरलां साल्वार जावपाक हें उतर तर आमी घेयलें जाल्यार आमकां नो कॉस्ट फ्री सगलें फ्री. सो तूं कितें मानून घेत तें तुगे मन बदल अकॉर्डिंग टू दीस स्क्रिप्चर्स ह्या उतरा प्रमाणें आनी तूं चोयतो म्हणलें रिजल्ट आनी आयजूच इवनींग तेणें म्हाका हो गुड न्यूज दिला मामागे सोगले रिपोर्ट्स नॉर्मल येयले. थँक यू जीसस. So जेजू Kargam. कारगां. जेजू Praise God. कारगां. थँक यू जीसस. God. थँक यू जीसस. Wow. All glory to God. Praise Jesus. Thank you, Jesus. जेजू कारगां. Jesu Kargam. आनी कोण आहा? प्रेज जीसस. कोणाको पूण पवित्र आत्मा उगडास कोत्ता कितेंय पूण शेअर करपाक. जेजू कारगां. Hallelujah. Praise जाणें God. म्हज्या भयणीनो आमी जेन्ना आमचो सोमून देवाशी गोट आसता गोट जायत वेता आमी देवाच्या उतरान आसता देवाचें उतर फकत बुधवार दीस न्हय फकत जेन्ना कोण देवाचें उतर परगट करता तेन्ना न्हय पूण आमी सदांकाल तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता तें उतर जाता आमचे भितर एक उजो
Amen. The word burns within us like a fire. आणि तें उतर तुजे भितर एक उजो कसो रावना जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तें उतर आनी दुसरे भाशेन केन्नाच आमचे भितर रावना. आयकतात तुमी? होय ब्रदर. जेन्ना तें उतर आमचे भितर आसता, तें उतर आमचे भितर एक उजो कहो रावता. इट रिमेन्स इनसायड लायक अ फायर. म्हणटोच समजा आमी उतर आयकलें, तें उतर जें आमी आयकलें तें आमचे भितर उजो कहो रावंक ना. बेश्टें आयकलें, गेलें भायर, भाऱ्यान उडलें. आतां बुधवार दीस कितें आमी कालच्या बुधवार दीस आयकलें, होय आमी 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 कितें शिकून दिल्ली कालच्या बुधवार दीस, कितें आमी गोवायकी आयकल्ल्यो. पूण एक बुधवार जाले उपरांत आमच्या जिवितांत कांय बदलाव जावंक ना. त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक ना. त्या उतराक आमी ताळो दिवंक ना. एक्शन घेवंक ना. आयकलां बेश्टें सडलें. तें उजो को आजून उजो को भितर केन्ना ते उजो उदतस तो उजो वाडटा 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 आनी तो उजो वाडटकूच आतां तो उजो आमकां तें उतर पाळपाक तें करपाक तो उजो आतां आमचे भितर आसता. एक पाटी तो उजो गेलो कितें जाता? आयकलें? सांज गेलें. जाता म्हणसर सकाळीं उठ्ठा म्हणसर तें आतां उडोन गेलें. कित्याक तो उजो भायर गेलो. हांवें तें बिश्टें आमी आयल्या बिश्टें उतर आयकोपाक. आमी जे भाशेन खूब लोक आतां मिसाक वेता. जेन्ना पाद्री म्हणटा, वचुया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तुका धाडटा, हांव फुडल्या आदारान येता. तुका आयकोंक येना. आनी कोणा कडेन येता, तुजें शेरमाट चड लांब जाता. आयकतात तुमी? म्हणटच होय. आमी जेन्ना एक इगोर्जेन वेता, रितीराक वेता, देवाचें उतर आयकोता, जेन्ना तें मीस काबार जाता, जेन्ना तें शिकोण काबार जाता, जेन्ना तो रितीर काबार जाता, तो फकत तितलोच वेळ न्हय. जें आमी आयकलां, जें तें उतर आमचे भितर गेलां, तो उजो जो भितर आमचे उतर उरला, तो उजो आमी तो तो पालोय नासतना तो उजो आमी आजून दवरपाक गरजेचो. आमी तें उतर करपाक गरजेचें. आमी तें उतर बरोवन त्या उतराचेर आमी नियाळ करपाक गरजेचें. कित्याक म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां सांगता, आमी कितले बुधवार आमी हें उतर आयकूंक येत जाल्यार आमच्या जिवितांत कांयच बदलाव जावचो ना. देर विल बी नो चेंज इन आवर लायफ. You'll be wasting your time coming to a Bible class like this. आयकतात हांव कितें सांगूंक सोदता तें? होय You ब्रदर. come to a Bible class. तुमच्यान हें उतर, देवाचें उतर आमचे भाशेन आमी सांगता तें आयकोंक येवंक जाता. हांव दुसरे क्लासीन, इंग्लिशीन क्लासीन, दुसरे यूथ क्लासीक सांगता. आमच्यान हें उतर आयकोंक जाता. तुज्यान उतर सदांच हें बुधवाराच्या बुधवारा आयकोंक जाता. तुज्यान बेंगलोर वचोंक जाता, फादर जो ओर ताबोर, पोट्टा, खंयचे प्रिचर आहात ते, थंयसर वचोन उतर आयकोंक जाता. पूण हांव तुमकां सांगता, जें उतर आमी आयकलां, आमकां ती सजमणी मेळ्ळ्या, तो देवाचो कितें म्हणटा तो देवाचो उजवाड आमचे भितर येयला. तो उजवाड येवन आतां तो उजो चालू जाला. तो उजो आमी पालोय नासतना तो उजो आमी आजून दवरीत जाल्यार फकत तें उतर आमचे भितर उरचें ना. आमचे भितर तें येवन भायर वयचें ना. तें उतर आमचे भितर एक उजो कहो, एक तर आमकांच तो उजो नितळ करतलो. इट वील क्लीन अस. तुमी जाणो, एक पाटी समजा आमी हांव तुमकां सांगता, आमी हांगा भांगार विकता, कोण हांगा गोल्ड स्मीथ आहा? ना. पूण ना. आमचो एक फ्रेंड गोल्ड स्मीथ आहा. हांव एक पाटी ताच्या गोल्ड स्मिथा कडेन गेलो न्हू, हांवें ताका विचारलो, तुका प्युरिटी ह्या भांगाराची कशी कळटा? हाऊ डू यू नो दीस गोल्ड इज प्युअर? तो म्हणटा, आमचे कडेन एक फनस आसता. हांवें म्हणलें मातशें दाखय म्हाका. म्हणटा दाखोवंक लागली. इट्स अ व्हेरी ब्लू फ्लेम. इट्स नॉट हें तूं आमच्या उजार घालता तें तो गॅस तो इतलो न्ही. तांचें सामकें प्युअर फ्लेम आसता. हाय वेलोसिटी फ्लेम. आनी ते कितें करतात? भांगार घालतात आनी तें भांगार त्या उज्यान घालतात. त्या उज्यान तुका तें फ्लेम बदल नासतना तो उजो उत्ता जाल्यार तांकां कळोन येता की तें भांगार जावन आसा एकदम प्युअर. कितें? प्युअर. प्युअर. आतां आमचो गोंयचो लोक
जो आता भायलो येता गोंय युकेंतल्यान येता, ऑस्ट्रेलियांतल्यान येता, बाय मारिया भाशेन कॅनडांतल्यान येतात, ते म्हणटात आमकां जाय आमची फेणी जाय, नाल्लाची फेणी जाय, आमकां सामकी प्युअर जाय. तुम्ही आयकता कितें सांगता तें? आमकां तें मिस्तुराद नाका. म्हणटच ते कितें करतात? ते जे विकतात ते काडटात, एक बोशेर घालतात तो सोरो. हांव तुमकां सांगिना मातशें टेस्ट करपाक, कित्याक तुमकां सोरो हाडपाक. सोरो घेनाकात, हांव तुमकां फकत ती प्रोसिजर सांगता. ते एका हाचेर कितें म्हणटात तें बोशेर बोशेर. घालतात आनी उजो पेटयतात. तो उजो पेटयल्या उपरांत थोडी जाणां तुमी जाणो, तो उजो पेटयल्या उपरांत तो जो उजो येता तो ब्लू सामको येत जाल्यार, ब्लू सामको ब्लू, येलो न्हय, ब्लू येत जाल्यार तो त्या लोकांक कळोन येता की तो सोरो जावन आसा एकदम Here. बरो प्युअर, एब्सोल्युटली प्युअर. पूण तातूंत मातशें लायट येलो कितें मातशें ग्रीनिश फ्लेम येत जाल्यार जाणो की तातूंत कितें मिस्टर घाता. म्हणटा आमकां नाका. भांगाराक तूं टेस्ट करशी जाल्यार यू नो दॅट गोल्ड इज एब्सोल्युटली प्युअर. तेच भाशेन म्हज्या भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, तें उतर जें आमचे भितर येता, त्या उतराचो उजवाड आमचे भितर येता. आतां आमच्या मनाची नडसणणी जाता. आतां तें उतर आमच्या मनाची नडसणणी जालें म्हणून आतां आमी उतर पाळूंक सुरवात करता तेन्ना तें उतर आमचे भितर जो उजवाड आसलो ते आतां तो उजो पेटलोलो, आतां तो उजवाड आतां झोळटा. तो आतां एक उजवाड हें जाता, उजो कहो जाता. आनी जेन्ना तो उजो कहो जाता, कित्याक हांव तें उतर फकत आयकना, पूण तें उतर हांव आतां पाळटां. जेन्ना उतर पाळूंक वेता, तुमकां दिसता उतर पाळटा म्हणून आतां म्हाका जैतिवंत जिवीत मेळटलें? विल आय गेट ना. विक्ट्री बिकॉज आय एम डुईंग इट? ना, No, no. Praise God. ना. आतां म्हजी परीक्षा जातली कोमेस. आतां म्हजी परीक्षा कोमेस जातली. जेन्ना तें उतर म्हजे भितर येता, त्या उतराचो उजवाड म्हजे भितर फांगता, आनी आतां म्हाका सजमणी मेळटा, हांव म्हज्या मनाची नडसणणी करतां. आतां तें उतर हांव पाळूंक लागतां. जाणा म्हज्या भयणीनो, आतां म्हजी परीक्षा कोमेस जाता. कित्याक खूब लोक सजमता, आतां उतर म्हाका कळ्ळें, जेजूच्या गांयांनी हांव बरी जालीं. आर्गां तुका जेजू तुज्या गांयांनी हांव म्हणितां, आर्गां तुका जेजू तुज्या गांयांनी हांव बरी जालीं, आर्गां तुका जेजू तुज्या गांयांनी हांव बरी जालीं. हात वयर केलो, आरे अजुनूय लिखता, बऱ्या पत्तून म्हणया 100 पाटी, आर्गां तुका जेजू तुज्या गांयांनी हांव बरी जालें. 2 दीस केले, पत्तून अजुनूय हात दुखता. पूण हांव म्हणितां, पूण अजून पासून ती पेकोवणी जावंक ना. चड रे देवाचें उतर म्हणया, पूण मातसो बाम लावया. यार मातशी हांगा मातशें तेल घाला म्हाका, मातशें कितें फिजिओथेरपी करप, बाय मारयेक आपया मातशें कितें फिजिओथेरपी करपाक, मातशें कितें कर, मातशें दोतोराक आपया, इंजेक्शन घेवया, पिल्लां घेवया. कित्याक आमी त्या उतराचेर आजून पासून आमचो पूर्ण बावाट धरूंक ना. आमी तें म्हणितां, पूण आजून पासून आमच्या मनाची नडसणणी जावना. आजून तें उतर उजो जावंक ना आमचे भितर. समजतात तुमी हांव कितें सांगता तें? होय brother. That word has not become a fire. वय तें उतर म्हजे भितर उजवाड को येयला, मातशी सजमणी मेवल्या, देखून हांव कोणाची गोवायकी आयकोन तांकां पेकोवणी मेळ्ळ्या, म्हाकाय कित्याक ना, हांवूय म्हणटां. पूण आजून पासून तें उतर उजो को जावंक ना. तें उतर केन्ना उजो को जाता? जेन्ना म्हजी परीक्षा कोमेस जाता. वय हांवें तें उतर ताचे उतराचेर नियाळ केलो. तें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान म्हणलें, तें दूख अजुनूय आसा, पूण म्हजी चोत्राय त्या हाताचेर ना, त्या दुखेचेर ना. म्हजी चोत्राय आहा जेजूचेर. म्हजी चोत्राय आज जेजून कितें म्हजे पासत खुरसार केलें. म्हजी चोत्राय आहा फकत ताणें कितें केलां तें आनी जेजूचेर. म्हजी चोत्राय म्हज्या त्रासाचेर ना. आनी जेन्ना हांव तें उतर म्हणीत आसां, नियाळ करीत आसां, तें उतर आतां म्हजे भितर एक उजो कहो जाला. तुमी समजता आतां पयलें तें उतर म्हजे भितर हें एक कितें म्हणटात ते भाशेन एक उजवाड कहो भितर येयलो. पूण आतां जेन्ना पाळूंक लागता, तें उतर आतां म्हजे भितर एक उजो कहो जाता. आनी त्या उज्यान आतां कितें जाता?
त्या उज्यान आतां म्हजे भितर जें आतां मेळ्ळें हा, म्हजे भितर जें पातक हा, म्हजे भितर जें कुसकेंपण हा, म्हजे भितर जें बोगसण दिनासतना हांव रावलां, तें जें भितर हा, तें उतर आतां म्हजे भितर त्या उज्यान म्हाका पयलो नितळ कोत्ता. Praise God. That fire which is created by the word, because I'm standing on the word, becomes a fire within me. And आता तो उजो म्हाका पयलो नितळ कोत्ता. That word cleanses me, because the word has to cleanse. जाणें म्हज्या भयणीनो, आमी कितें चिंतना तें उतर घेतलें, I took that word, म्हाका मातशी दूख हा, म्हाका एक भुरगें जाय, म्हाका तो जॉब प्रमोशन जाय, म्हाका जाय, वय सगळें जाय, पूण देवाक जाय की आमचें काळीज आमी ताका भेटोयलें. God wants our heart. Amen. God wants our heart. Praise God. God doesn't want only our, to give you miracle and healing. That for him, ताका दिवपाक तें अशें एक our heart. पूण आमी कितें करता? सायबा, म्हजें काळीज हांव तुका दिना, म्हजें दुडू हांव तुका दिना, म्हजो टायम तुका हांव दिना, तूं म्हजें काम कर. हांवें तुजें उतर घेतलां, हांवें पेकोणी, हांवें आयकलां की तूं ह्या उतरान पेकोणी दिता म्हणून हांवें तें उतर म्हणलां, तूं म्हाका पेकोणी दी. म्हाका जें म्हज्या जिवितांत जाय तें पयलें कर. म्हाजें काळीज तुका हांव दिना. म्हजें काळीज आहा म्हज्या घरकाराचेर, म्हज्या बायलेचेर, म्हज्या दुडवांचेर, म्हज्या कामाचेर, म्हज्या हाचेर, ताचेर, सगळ्याचेर आहा. आनी तुका हांव मातसो थोडो वेळ दिला, पूण तूं ह्या थोड्या वेळान म्हजें काम कर. आयकतात तुमी? ह्या होय ब्रदर. थोड्या वेळान हें म्हजें काम कर. तूं चड म्हाका विचार नाका, हें कर तें कर. ह्या थोड्या वेळान हें उतरा वरवीं तूं म्हजें काम कर. म्हाका पेकोणी दी, म्हज्या भुरग्यांक आशिर्वादान भर, म्हाका पुर्तुगेज पासपोर्ट दी. आतां युकेचो गव्हर्मेंट ब्रॅक्सीट आहा तें सगळें भायर काड आनी म्हाका युके आतां एंट्री दी. आमचो गोंयचो लोक जाणा कितें जाला आतां हुशार जाला. तांकां ब्रॅक्सीटा उपरांत युके वचोंक मेळना म्हणून आतां लोक आमचो गोंयचो लोक कितें करता जाणा, आतां आयलँड येता. Praise God. तुमी जाणो, कोण जाणो हांव कितें सांगता तें? होय ब्रदर. आयलँड येता. 2 म्हयने पयलीं वा 3 म्हयने पयलीं कोण म्हाका युकेंतल्यान म्हाका फोन करता. ब्रदर, आतां सुमार 6-7 म्हयने जाले, 8 म्हयने जाले, हांव म्हज्या घरकाराक सोडून आनी म्हजो जावय, म्हणजे कोण म्हजो जावय कोण? म्हज्या घोव. भयणीचो घोव, तोय आपल्या बायलेक सोडून, हांव म्हज्या घोवाक सोडून आमी आतां आयलँड येयल्या. कुनियाद ब्रदर. आं? कुनियाद. कुयांत. व्हेरी गुड. कुयांत. थँक यू व्हेरी मच. बाय मारिया. Praise God. प्रेज गॉड. कुयांत. पूण ब्रदर, आतां सुमार 8-9 म्हयने जाले, आमी आतां, आमकां जॉब ना. आमी रीण काडलां पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन आनी आमी आयलँड येयल्या, डब्लीन. पूण आतां 8-9 म्हयने आमकां जॉब ना. मातशें मागणें कर. हांवें म्हणलें, कोण रावता? ना, म्हज्या कुयांदा बरोबर हांव रावतां. हांवें म्हणलें, तुज्या कुयांदा बरोबर रावताय? कुयांदान आपले बायलेक गोंया सोडल्या, तुवें तुज्या घरकाराक सोडल्या, आनी तुमी एका कुडान जॉब ना, कांय ना, रीण काडलां, आनी तुमी एका कुडीन रावतात, आनी तुमी आतां म्हाका मागणें करपाक सांगतात? आतां तुमकां असली रिक्वेस्ट मेळ्ळी जाल्यार तुमी कितें करतले जाल्यात? बाय मारिया? खबर ना ब्रदर. What would you do in such a situation when you get a request? Two people, married people, are not Yes. living under one roof with their spouses, but they are living Yes. Oh my God. I don't and they know. don't have a job. Praise God. तांकां कितें सांगपाचें ह्या वेळार? What do you tell them in such a situation? Will you pray for the job? Don't know brother. Tell us what you said. हांव सांगता तुका, आनी कितें घडलें तेंय सांगता, पूण तेजे Praise पयलीं हांव God. तुमकां विचारूंक सोदतां, ही आतां परिस्थिती आतां. पीपल आर ऑलरेडी ब्रोकन न्हू? Yes. 7-8 म्हयने नो जॉब ना, थंयसर
रीण काढला रीण काढला आणि ते yes. रीण फारीक करूंक जाय आणि रीण फकत थोडे हजारांनी लाखांनी काडल्यात युके लाखांनी, वचपाक yes. लाख लागतात होय की Yep. ना Yep. आणि आता थंयसर गेल्या उयादान पासून रीण काढला आणि ती आता 7-8 म्हयने जॉब ना आणि आता ती दे आर स्टेइंग अंडर वन रूफ इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग सिन Yes, God. come on I'm asking you is it Yes. possibility to commit sin Yes. are you emotionally down Yes. म्हणजे आमच्या भावना पण आमचो घरकार ती हा आमची भुरगीं ती हा आमची बायल ती हा मी रीण काडला आमच्या हांगा कितें चलता थंडी हा गरमी हा हांगा हांचे हा गुड मॉर्निंग सर हाव आर यू गुड डाय आमची आमचे आमचे आमी आमची आमची आमचे भाशेन अरे बाप देव बरो दीस देव बरो दीस न्ही गुड डे स्टाईल तुझे आमच्या ऑस्ट्रेलिया कशें चलता गुड डे सर डाय स्टायलूय बरी आसा दुसरी आता हे सगळे आमी आयकता आमची आता रीण फारीक करूंक जाय जॉब ना 7-8 म्हयने दीस जायत वेतात आता कोणाक आपोवंक जाय आनी तांकां मागणी करूंक जाय ताका देव करूंक जाय आता तूं आमचे मागणे देव आयकना तुजे मागणे देव आयकतलो आमचे मागणे आता 7-8 म्हयने देवान आयकोंक ना देव तुजे मागणे आयकतलो म्हण हांवें आतां वचोंक जाय तांच्या नांवान आनी तांचे कडल्यान सायबा तुवें तांचे मागणे आयकोंक नाय तूं आतां म्हजे मागणे आयक तांकां लागून हांव मोजेसा भाशेन तुजे फुडें येयलां तांचे पासत मागणे करपाक म्हज्यानी मागणे करूंक जाता बिफोर No. I can even pray I have to ask the Holy Spirit Yes. help me what is the root of the problem Yes, exactly. Praise God. खूप फाटी आमी बिश्टें कोण कोण येयलो मागणे कर मागणे केले तांकां कितें सांगलें तांकां कितें केलें पूण हो लोक जे पातकान हा ओ ताणें रॉंग डिसिजन घेतलां तें चेंज करपाक तयार आहात पूण हांवें ताका सांगलें तुमी एका कुडीन रावतात यू आर लिव्हिंग इन अंडर वन रूफ and remember एक कुडीन रावता जाल्यार थंयसर एक फ्लॅट ना 2-3 फ्लॅटां एका रुमान you are a married man living with another woman in that same room you are a married woman you are living with another man in that same room when your family is there बरें एक सांगलें हांवें सांगलें तुमकां तुमी हांगा कित्याक येयल्यात ना ब्रदर आमी घर काडलें आनी मागीर तें रीण काडलें हें गेलें बरें आहा रीण काडलें हें काडलें पूण तुमी केन्ना मागणें केलां की देवाक जाय तुमकां युके वचपाक आनी तुमी युके वचत जाल्यार ब्रॅक्सीट आतां आहा तुमच्यान आतां आयलंड वचचें पडटलें आयलंड तुमकां कितलीं वर्सां रावचीं पडटलीं 5 वर्सां 5 years you have to be in Ireland before you can actually be allowed to come to UK. That is the new rule. म्हणून 5 वर्सां तुमी आयलंड रावतल्यात तुजो गोरकार आनी तुजी बायल थंयसर गोंयां आसतलीं तुजीं भुरगीं तूं नासतना थंयसर व्हड जातलीं तुमी दुडू धाडटल्यात आनी आतां तुमचें जिवीत आतां नवें जातलें 5 वर्सां हांवें इतलेंच म्हणलें हांवें म्हणलें म्हज्यान तुजे पासत जॉब केली तुज्या जॉबाक म्हज्यान मागणें करूंक जायना कित्याक ह्या वेळार पवित्र आत्मा सांगतात तुमी डिसिजन जें घेतलां जर पावपाक रॉंग ओके हांवें फकत देवाचें उतर दिलें टू मेडिटेट फॉर पीस थँक यू लॉर्ड दॅट युअर प्रेझन्स गोज विथ मी एंड यू गिव मी रेस्ट टुडे सायबा म्हज्या ह्या मेनू जो आतां इतलो उत्सामोळ जाला ऑल कन्फ्युज्ड हांवें तांकां एक मागणें दिलें which is Ezekiel 14:33 not Ezekiel Exodus 33:14 thank you Lord that your presence goes with me and you give me rest today आर्गान तुका पवित्र आत्मा तूं म्हजें सांगताय तूं म्हाका शांती दिताय म्हज्या मनाक शांती हाडटाय ह्या वेळार हांवें जें डिसिजन घेतलां ह्या वेळार हांव डिसिजन घेतां जें चुकीचें आहा जें पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगून देवान म्हाका
हे येवजिलेले ना. गॉड इज नॉट ही देवाची येवजण जावन आसा जायना. ही देवाची येवजण न्हय की हांव म्हज्या फॅमिलीक सोडून हांगा येवपाक आनी म्हज्या कुयांदा बरोबर हो म्हज्या या नोडणे बरोबर रावपाक. ही देवाची कशी न्हय. इतलेंच हांवें सांगलें, मागणें करपाक सांगलें. एका सुमारान पोत्तून फोन केलो म्हाका खिंचोरतान. गोंयांत, त्या बायलेन खिंचोरतान फोन केलो म्हाका इंडियेक. गोंयांतान एका सुमारान. Praise God. In 1 week, that lady came to Goa and said, "Brother, I'm in Goa." आणि Praise आवाज Jesus. कितलो खुशाल. Hallelujah. Praise God. खूप पाटी वी डोंट कन्सल्ट द होली स्पिरिट. कोण येता आमकां म्हणा, ब्रदर मागणें कर. बरें आहा, तुका त्रास आहा, तुजे कुडीन त्रास आहा, तुका तुज्या काजाली जिवितांत त्रास आहा. Ask the Holy Spirit to find the root of the problem. ते मूळ जे आहा ते कातरून उडयचो. They have to stop that sin. ते पातक करपाचें, ते बंद करपाचें. That sin has to be stopped. Repentance has to take place. And then come back and ask the Lord to give you direction where to go. देव तुका सदांच सांबाळून दवरतलो. He is faithful. Hallelujah. जेन्ना तूं पातकान हाय, तूं उतर आयकोताय, तूं हें कोत्ताय, मिसां आयकोताय, नोवेनां कोत्ताय, तेच कोत्ताय, सगळें कोत्ताय, पूण तें पातक सोडपाक तयार नाय. कोणान तुजे पासून मागणें करूंक जाता. देव पासून तुजे मागणें आयकोचो ना. वी हॅव टू रिपेंट. आमचें मन बदलपाक गरजेचें. आयकोतात तुमी म्हज्या भयणीनो? Hoy, brother. Hoy, brother. बरें. ही एक जाली टेस्टिमनी. हांव तुका आनी एक दुसरी टेस्टिमनी सांगता. आयज हांव शिकोवन दिवचो ना. आय एम गोइंग टू स्टॉप टीचिंग नाव. Praise आय एम God. ओनली गोइंग टू गिव टेस्टिमनीज. Praise God. कितें जालें? सुमार 15 दीस पयलीं हांव नोको ही टेस्टिमनी हांवें कालच्या बुधवारी सांगलें. हांव नोको, पूण हांव जेन्ना सांगता तुमी म्हाका सांगात हांवें सांगल्या वो ना ती. हांव विसरता. खूब पाटी हांव दुसरे क्लासीन सांगता, हांव विसरता. खंयसर हांव उलयलां. आतां आयज सकाळीं हांव न्यू क्रिएशन होमान गेलो, टॉकिंग टू द ड्रग एडिक्ट्स, अल्कोहॉलिक्स. सो आय प्रीच देर. देन टू द यूथ. देन ऑन रेग्युलर क्लास. देन स्पार्क इंटरनॅशनल क्लास. देन कॉन्करी क्लास. आय फॉरगेट वेर आय प्रीच. पूण हांव आतां परतून सांगता. 15 दीस पयलीं कोणें म्हाका फोन केलो. हांव तांकां वळखना. आनी तांकां कोणें म्हजो नंबर दिलो आनी म्हणूंक लागली, ब्रदर, म्हजी मिसीस एका हॉस्पिटलान आहा पणजे, आनी ती आतां 7व्या म्हयन्यान आहा. ती 7व्या म्हयन्यान आहा. म्हणजे तुमी कितें समजतात? ती 7 months pregnant. प्रेग्नंट आहा, गर्भेस आहा. पूण ब्रदर कितें जालां जाणाय, सुमार 4 म्हयने आतां, मायच्या म्हयन्यांतल्यान आतां पर्यंत आमी हॉस्पिटलान आहा, कित्याक ही म्हजी बायल, शी इज ब्लिडींग. शी इज ब्लिडींग. Bleeding. पूण हांवें चड प्रश्न विचारूंक ना. हांवें म्हणलें, बरें, तूं फकत हो स्क्रिप्चर घे. कित्याक हांव मातसो बिजी आसलो ताका प्रश्न विचारपाक, रूट कॉज करपाक, हें सगळें करपाक, सगळे प्रश्न विचारपाक, कित्याक टायम मेळोंक जाय न्ही उलोवपाक हें. म्हणटच 4 दीस पयलीं म्हाका दिसता सोनवार आसलो, म्हाका वेळ आसलो थोडो, हांव पणजे गेलो. आनी हांव पणजे वेताना, हांगाच्यान बास्तोरांतल्यान वेताना हांवें म्हजे मिसेजीक मेलिनीक सांगलें की हांव ह्या हॉस्पिटलान ह्या भावान आनी तो गोरकार बोटीर आसता, पूण आतां सुमार 7-8 म्हयने तो बोटीर वचोंक ना. ताका बोटीर आपयतात. तो चिंता जानेवारीच्या म्हयन्यान तो बोटीर परतून वेतलो म्हणून. आतां दुडू येना. म्हणटच जेन्ना त्या हॉस्पिटलाचें नांव हांवें म्हजे मिसेजाक सांगलें, म्हजी मिसीस म्हाका सांगूंक लागली, तें हॉस्पिटल जावन आसा एक फर्टिलिटी क्लिनीक. That hospital is a fertility Clinic. clinic. जेन्ना तिणें म्हाका सांगलें फर्टिलिटी क्लिनीक,
तिणे म्हाका अजून 2-3 गोवायकी दिले, पण लोक आहलो ती ओकोताली ताच्या इस्कॉलांतली, कॉलेजींतली, फ्रेंडां मदें हें कितें ती ओकोताली आनी ती म्हणूंक लागली आमकां आतां भुरगें जालां त्या फर्टिलिटी क्लिनिकान वचोन. आयकता तुमी? हे म्हाका Yes. म्हायती म्हज्या बायलेन म्हाका सांगलें. हांव आतां ती म्हजे बरोबर येता. आमी आमच्या सासूमांयक तिचे मांयक पळोवपाक आमी दोनापावला वयता. म्हणटा ते वाटेर हांव त्या हॉस्पिटलान वयता. म्हणटा ती रावली सकयल हांव गेलो हॉस्पिटलान तांचे कडेन उलोवपाक. म्हणटच हें म्हाका फर्टिलिटी क्लिनीक म्हूण सांगलें म्हणून हांव गेलों थिंचोर आनी त्या गोरकारा कडेन आनी त्या बायले कडेन उलोवन ती आतां 7th मंथ आहा. 7th मंथ म्हणजे 7th, 8th, 9th. दॅट मिन्स 3 more months are there. करेक्ट? 7th month has Yes. just started. नोव्हेंबराचे पयल्या सुमार डिलिव्हरी जावपाची आहा. पूण ह्या वेळार शी इज ब्लिडींग. शी इज ब्लिडींग. शी इज ब्लिडींग एंड दे हॅव टू गिव अ ब्लड ऑल्सो. एंड बिकॉज शी इज ब्लिडींग तिचें पोझिशन अशें केलां, शी इज इन दॅट पोझिशन आनी हांव आतां तांचे कडेन उलयतां. ओके? आनी ताचे कडेन उलोवंक लागलो आनी हांव विचारूंक लागलो कितले दीस जाल्या. देखून म्हाका कळ्ळें न्ही की आतां हे 7व्या म्हयन्यान आहात. शी इज बीन ब्लिडींग. ही इज इन द हॉस्पिटल. गोरपार तिचे बरोबर त्या हॉस्पिटलांत कितले म्हयने आतां रावता? मे, जून, जुलय, आतां ऑगस्ट म्हणजे 4थो म्हयनो जालो. आनी एका हॉस्पिटलान कोणाक रावंक जाय जाल्यार फुकट रावपाक मेळटा कितें? No. It's very expensive, right? Yes. If you take a private room in a hospital like that, दुडू खूब भरचे पडटा. 4 म्हयने? 4 म्हयने म्हणजे कितलें बील येतलें? बरें. तांचे कडेन सगळी म्हायती काडली आनी ती म्हाका सांगूंक लागली आमकां हेचे पयलीं आतां कितलीं वर्सां काजार जाल्यात म्हणलें? तर सुमार 12-13 वर्सां काजार जाल्यात म्हणूंक लागली. आनी ह्या 12-13 वर्सांन बायलेक 2 मिसकॅरेज जाले. 2 मिसकॅरेजीस. म्हणटच मिसकॅरेज जाल्या उपरांत आतां ती जाणटी जाता म्हणून कोणें तांकां सांगलें, हांवें सांगूं ना, कोणें तांकां सांगलें ह्या हॉस्पिटलान फर्टिलिटी क्लिनिकान हॉस्पिटलान थंयसर तुका कितें ट्रिटमेंट कोत्तली आनी तुका भुरगें जालें. पूण तुका खूब कितें करचें पडटलें? पयशे. पयशे. कोण बोटीर आसा जाल्यार, कोण UK आसा जाल्यार, कोण भायर आसा जाल्यार, कोण गाल्फान आसा जाल्यार तांचे कडेन दुडू हा की ना? होय ब्रदर. म्हणटच कोण असो आयडिया दिता जाल्यार तुका भुरगें जाय जाल्यार लोक कितें करतलो? लोक हें ऑप्शन घेतलो. पूण हांवें तांकां विचारलें, बाबा ही प्रेग्नन्सी कशी जाली? हाव डीड दीस प्रेग्नन्सी टूक प्लेस? तो म्हणूंक लागलो म्हाका येवचें पडलें. गोरकार म्हाका सांगता म्हाका येवचें पडलें आनी ताणें म्हजो स्पर्म काडलो. दे रिमूव्ड माय स्पर्म in a test tube. Then they went to the wife, baile kode, at a particular time of the month. You know, all your women know, no, there's a particular time of the month when that egg comes. Yeah. The egg of the woman. And they took it out and their fertility clinic, they joined it together. They allowed that to fuse together outside in conditions which are laboratory condition. And तेजे उपरांत ते काडलें आनी तिच्या कुसव्यान ताणें पोत्तून घालें आनी आतां ती खंयच्या म्हयन्यान आहा? 7व्या सातव्या. म्हयन्यान आहा. हांवें तांकां हो प्रश्न विचारूंक ना. ओके? प्लीज अंडरस्टँड, आय डिड नॉट आस्क द क्वेश्चन. तुमी आयकता? पूण हांव तुमकां सांगता म्हजो दुबाव जो आसलो. आतां हांवें स्पर्म काडलो, कोणाचे बायलेचें एग काडलें. म्हाका कशी खात्री हा? How am I sure that it is my sperm and her egg? Because I want to give result to the couple. I want to give result because they are paying money. I want to give result to the couple saying that you will be pregnant. Yes or no? Yes. कित्याक हो लोक दुडू दिता, तांकां भुरगें जाय. पूण त्या लॅबॉरेटरीन देर आर सो मेनी फॅक्टर्स, सो मेनी कंडिशन, कितें रॉंग जावंक शकता. आनी ह्या फर्टिलिटी क्लिनिकान लोक असो येता म्हणून
in that fertility clinic, it is possible that they have sperms from so many people, a sperm bank, they got an egg bank, they are already putting it together and keeping those embryos ready to plant it into a couple's womb, into a woman's womb who wants a child desperately. तुम्ही समजता कितें सांगता तें? होय brother. सांगला की वो sperm या दादल्यांतून काढला, that egg has been removed from the woman, but in reality it may not be the case. तुम्ही समजता कितें सांगूंक सोदता तें? Praise Jesus. And when such things happen, that particular procedure, even if it is a procedure, and हांव तुमकां सांगता हांवें कितें सांगलें तें. जेन्ना ताणें म्हाका अशें सांगलें, हांवें तांकां सांगलें, दोगांयकी सांगलें, पळय ती बाजेर आहा, आजून पासून मागणें करूंक ना, ती आजून तिचें रगत भायर येता, तो घरकार थंयसर बसला, पूण ताका फकत तुजे भितर पवित्र आत्मा आसूंक जाय ही वस्तू सांगपाक, वय की ना? होय brother. ताच्यान म्हाका थापट मारूंक जातालें, ताच्यान म्हणटालें आमी तुका हांगा मागणें करपाक आपयला, तुका तुजो शर्मा हांकां आयकोपाक नाका. They could have told me, get out of the room. कित्याक हांवें तांकां कितें सांगलें तें तुका आयकोपाक, तुमकांय आयकोपाक बरें जावचें ना. You will not be able to hear it if you are not in the spirit. But you know what? पवित्र आत्मा तुका ती जाणवाय दिता, पवित्र आत्मा तुका शक्ती दिता तें उतर उलोवपाक. म्हणून हांवें तांकां सांगलें, दोगांयकी सांगलें, मागणें करूंक ना, फकत आयकलें आनी मागीर सांगलें. हांवें म्हणलें तुमी जें केलां तें देवाचे खोशे भायर केलां. यू हॅव डन इट आउटसायड द विल ऑफ गॉड. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? Praise God. Whatever pregnancy you are having right now, this is not as per the will of God. This is outside the will of God. What is the will of God? The will of God is that there has to be an intimate union. There has to be that union, sexual union between a husband and wife, through which the pregnancy is created. Nothing outside it. No test tube baby, no surrogate baby, no this baby, no laboratory baby, nothing. Anything जे तुम्ही कोत्तात या union भायर is not as per the will of God. ही माहिती तुका असली, हांवें तांकां विचारलें, did you know that this is not the will of God, and हें जें तुमी कोत्तात तें देवाच्या खोशे भायर आहा, हें सारकें न्हय, ही माहिती तुमकां असली? दोगांनी म्हणलें, व्हय, आमकां ही माहिती आसली की आमी जें कोत्ता तें सारकें न्हय म्हणून. तुमी आयकतात हांव कितें म्हणटा तें? They were Yes, not brother. ignorant. The husband and wife were not ignorant. They knew that what they are doing is wrong. आमचे कडेन कितें आहा? डुडू. Dudu ha. You think with your dudu you can run the world? Your dudu is for the kingdom of God, not to waste in a pregnancy outside the kingdom. Go and sow it in the kingdom, advance the kingdom, not to have a child with this way which is outside the will of God. हें ताका हांवें सांगलें. आयकतात तुमी म्हज्या भयणीनो? ही वस्त हांवें तांच्या तोंडार मारली आनी सांगलें तांकां, तुमी जें केलां तें सारकें न्हय, यू हॅव डन इट आउटसायड द विल ऑफ गॉड. पूण देव जावन आसा काकुतकार. ही इज अ मर्सीफुल गॉड. Knowingly and unknowingly, if you did a sin, okay, I am only the instrument. I am not God Almighty. I am only a messenger of God. I'm right now going to tell you what the Holy Spirit is telling me to tell you. The Lord forgives you. The Lord forgives you. But after या जागे कडसून भायर वेतकूच तुम्ही दोगांय हात धरा, रडोन देवाची काकूत मागा. Ask the Lord for mercy. That's good.
प्लीड फॉर हिज मर्सी. रॉड ऑन. तुम्ही जाणो आसून तुम्ही हे काम केला म्हणून. ताणे म्हज्या भयणीनो, there are times the Holy Spirit, right now आम्ही ह्या क्लासीन येता, देव आमकां कितें उतर शिकयता, कितें आमकां सांगता, आम्ही जाणो आसतना ते उतर आम्ही पाळूंक तयार ना. वी आर नॉट रेडी टू टेक दॅट डिसिजन. वी हियर, आम्ही आयकता. आणि तो लोक जे तांकां माहिती असली आयकून पासून ताणें आपणाचेच केलें. तांची जी चूक आसली आणि आमी जे उतर आयकता त्या उतरा प्रमाणे चलना, तांचे पातक आणि आमचे पातक जे आमी आयकता डिफरंट न्हय. इट्स द सेम सिन. तुम्ही आयकता कितें सांगूंक सोदता तें? Don't think that after they knowing that pregnancy outside the womb is wrong and still they did that, and people who come to hear the word of God, listen to the word of God, listen the truth and disobey the truth as though they never heard it. म्हणजे ती समज बरें त्या ब्रदरान कितें सांगलें, ते सिस्टरान कितें सांगलें, ते पाद्रीन कितें सांगलें, सोत सांगलें, पूण तें म्हाका न्हय, ते दुसऱ्याक. हांवें आयकलें, एका कानान घातलें, दुसऱ्या कानान सोडलें. You think that you are going to be spared? Do you think you will be spared unless you repent and ask for God's mercy and come back to Him by obeying the word? Never. Now, 2-in-1 teaching करता हांगा. तुका फकत गोवाय कितें I'm giving a 2-in-1 teaching. That's what the Holy Spirit is saying. तूं जाणोय स्वत कितें तें. तूं जाणोय की देवाच्या उतरान तुका कितें शिकयलां तें. तूं जाणोय इतले म्हयने इतलीं वर्सां तूं उतर आयकोन तुका कितली म्हायती मेळ्ळ्या उतराची. पूण तूं you are acting as though you have never heard the word. Do you think you will be spared? हांव विचारता तुमकां. I want some answer from somebody. Do you think you will be spared? No. It is better, no, to be ignorant of the word and go to hell than to know the word and play with God. Because those who are ignorant are definitely going. Ignorant people will, just because they did not know Jesus doesn't mean, okay, on the day of judgment, Jesu, तुका केन्नाच ओकोंक नाय. सगळ्यां भितर देवान दिव that fear of God has been given to everybody. Nobody can give excuse. पण आमी जे उतर आयकता आमकां ते उतराची म्हायती मेळटा, आमी फकत आयकता जे म्हाका आयकोंक जाय तें. I'm selective in my hearing, but I'm not hearing what the word is being preached to do what the word is saying. You will not be spared. You will face the wrath of God. You will have maximum wrath of God. म्हणून तांकां हें सांगलें, तुम्ही जाणो आसतना तुम्ही हें केलें. आतां त्या भुरग्याचो जल्म जालो. त्या भुरग्यान कितें केलां? What has that child in the womb done? What is that child done in the womb done anything wrong? Come on. No. हांव No. विचारता No. तुमकां. तें भुरगें जें कुसव्यान आसा, आतां 7व्या म्हयन्यान आहा, त्या भुरग्यान कितें पातक केलां? Come on, I want to No. ask you all, has that child done any sin? No, brother. That's an innocent child. But it is the sin of the parents that will bring the curses upon this child, because that root will go into that child. So it is important, गरजेचें ह्या पांय मांयक देवाचें बोगसणें मागपाक, मन बदलपाक, आनी आतां आपल्याच्या पातकांचे फळ. They have to do retribution for their sins. They have to do retribution, but they have to pay for their sins. Don't just say, oh, the blood of Jesus cleansed me. There are consequences. तांकां सांगलें, when you make a decision which is outside the, okay, if you did not know, तुका म्हायती देवाच्या उतराची नाल्ली जाल्यार it's okay. You know, जेजून एक वोपार घातली. When a servant does not know what his master wants and he does something wrong, he will escape with a light beating. Remember that parable? But when a servant knows what his master wants and disobeys, he will be given such a punishment where he will be put in a place where there is weeping and grinding of teeth. म्हणजे कितें? तांकां
खंयसर दिसयना. एमकोणांत. If you know the word of God, you heard the word of God, you understood the word of God, and you continue to play and continue to act as though you never heard the word of God, you are going to face your hell here, not afterwards. Afterwards, of course, it will start from here and you'll go there. Don't play with God. Don't play with God. It's better not to come to hear the word of God. It's better not to listen to the word of God than to listen to the word of God and act as though you just came for a movie. You just came for one theatre. You just came for some drama, just to hear some entertainment. It's better not to come to the word. But if you come to the word, तो देवाचें उतर आयकोंक येयल्यात जाल्यार आनी त्या उतराची सजमणी मेळ्ळ्या जाल्यार तुका गवायकी मेळ्ळ्या जाल्यार आनी तरी तूं आतां तें उतर तें पाळिनाय, त्या उतरा प्रमाणे चलनाय, तुजी जोडटी मेल्या उपरांत चलची ना, तुजी जोडटी वेगळी कमेज जातली. यू विल हॅव ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज बिकॉज यू विल अलाव द रॉथ. सैतानाचें न्ही, सैतान म्हणटला ही आमचीच भुरगीं आयकतात पूण आपल्या देवाक बोल्सान घातला. यू विल फेस द रॉथ ऑफ गॉड. आयकतात म्हज्या भयणीनो? Praise God. दॅट इज वाय जेन्ना तांकां हें सांगलें, from the husband's eye and the wife's eye, tears began to flow. They realized their mistake because my words were very strong. And then I told them, I'm not going to make the prayer of repentance. Then तुमकां करचें पडटलें, पूण हांव ह्या वेळार ह्या जाग्यार आतां तुमी आयकलां म्हणून म्हाका. See, the very fact that they kept me in the room and were listening to me, a strong message like this, हाचो अर्थ कितें? की ताणें आपल्या पातकांचें दूख भोगलें. होय की ना? Yes, praise Come God. on, Yes, come on. yes, Pray. brother. तुका कसली strong message येयली, you will shut this Zoom class. I don't want to listen to this man, and I will never come to listen to this class again. Can you follow this approach? Can you follow this approach? Yes, आमच्यान अशें करूंक जाता? जाता, yeah. कितें शिकयता इतलें कोडू सामकें सामकें स्ट्रॉंग शिकयता, म्हाका जायना आयकपाक. हांव आतां आयकोंक ना. आतां सुमार क्लास ही 9 काबार जावपाची, 8:30 हांव सोडून वेता. आनी फुडल्या बुधवार दिसा हांव परतून ताका आयकोंक येना. कित्याक हें जें ही शिकोण आहा ती म्हाका एकदम तो उजो कमेज जाता आनी म्हाका उजो नाका, म्हाका 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 शांती जाय. तें उतर नाका म्हाका, तें उतर म्हाका खूब डिस्टर्ब करता. It is better the word disturbs you, stirs you up, and makes you act on that word than to be a hypocrite, than to be a dongi. ऐकता तुझ्या बहिणीनो? Yes, brother. Don't be a dongi. Don't be a hypocrite. Don't come to the class as though, don't act holiness. Don't pretend to be holy. Be as you are. Lord, this word is the standard. This is your word. I'm short of the standard, but I want to go by your standard. I want to take action. I want to act by your word. त्या उतरा प्रमाणे म्हाका चलूंक जाय. ज्या म्हज्या जिविताक त्रास जातले, म्हाका म्हज्या जिवितान कमी करचें पडटलें, पूण त्या उतरा प्रमाणे हांव चलतलों. I will do it by your word. When I make that decision, म्हज्या भयणीनो, त्या वेळार तुजो संबंध, तुजो उजो, तुजें जी परीक्षा आहा ती आतां कमेज जाता. कित्याक देवा बरोबर संबंध दवरपाक आमकां परीक्षान पास जावपाक गरजेचें. आमच्यान कोणाक घरकारा बरें काजार जावंक जाता, एक बायले कोणें काजार जावंक जाता, आमच्या ऑफिसान आमिगा बरोबर संबंध दवरूंक जाता, पूण देवा बरोबर संबंध दवरपाक देव तुजो शेजारी न्हय. God is not your bamcham. God is not some like you consider your mother, your father and all. He's more than a father. He's more than your mother. He's God Almighty. ताजे बरोबर संबंध दवरपाक you have to honor him by obeying his word. Don't play with God. Don't listen to the word as though बरें आमी उतर आयकलां, बरें दिसलें, बरें प्रिचींग जालें, आमी युट्यूबाचेर घातलें.
मातशें हें कोडू जालें, हें नाका युट्यूबाचेर, हें मातशें कट करया, हें नाका, हें हो नाका आमकां आमी त्रासान पडटले. आमकां भिरांत लोकांची. We are afraid of people. The only fear that we need to have is the fear of the Lord. Because you have to stand before him and answer before him, not before the Pope, not before the bishop, not before the prime minister, not before any man, before God Almighty. He will judge you according to his word. आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना जाल्यार फकत आयकलां, मातशी चर्चा केल्या आनी मागीर सोडलां. तो उजो आजून पासून चालू ना. तो उजो आतां काबार जाला. पत्तून बुधवारा दीस पत्तून मातशें आयकलें, पत्तून उजवाड येयलो, गेलें भायर. But there is no fire of God. You are playing with Almighty God. You are playing with Almighty God. तुमकां एक स्क्रिप्चर दाखयता. बरें, ते स्क्रिप्चर दाखोवचे पयलीं बरें स्क्रिप्चर घालया. पयलीं स्क्रिप्चर घालया, मागीर तुका हांवें तांकां कितें सांगलें, कितें केलें, आतां परिस्थिती कितें आहा ह्या वेळार तुमकां ही सांगता. पूण पयलो हो स्क्रिप्चर घालया. Put me Galatians chapter 6 verse 7. Galatians chapter 6 verse 7 to 9. 7, 8 and 9. गालेसकारांक अभिस्वर 6 वोड 7 आनी 8. वाचो ना ब्रदर. वाचूया बायब लागली. गो अहेड. तुम्हीच फसवू नाकात. देवाक फसवूंक जायना. तर आमी वोंपताव तेंच आमी लुंवतेलेव. पातकी सोयंबाच्या वोंदावण्याच्या शेतांत आमी वोंपले जाल्यार ह्या पातकी सोयंबांतली आमी लुंवतेले कुसडाय आमी लुंवतेलेव कुसडाय. पूण पवित्र आत्म्याच्या शेतांत आमी वोंपले जाल्यार ह्याच आत्म्यातावन आमी लुंवतेलेव सासणीक जिवीत. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. म्हणटोच हें देवाचें उतर कितें म्हणटा? तुमीच फसोव नाकात. तुमीच फसोव नाकात. आनी देवाक फसूंक जायना. You cannot mock God. You cannot play fool with God. आमच्यान देवा बरोबर फकाणां करूंक जायना. आमच्यान बिश्टें ताचें उतर आयकलें बिश्टें बरें आमी तियात्राक गेलो, कोणाचो आमी शोले मुवीक गेल्या, हिंदी मुवीक गेल्या, इंग्लीश मुवीक गेल्या, खंयच्या तियात्राक बरो हांसयलो, बरें आमकां एम बॉयर आनी आमचो आल्फ्रेड रोजांची कांतार आयकल्या, बरें हांसलीं आमी. हें आमी देवाचें उतर हांसपाक आनी एंटरटेनमेंट घेवपाक येना आमी. God's word is to be obeyed. God's word is not simply to be heard. God's word is to be obeyed. बरें, हो स्क्रिप्चर सोडून आमी आनी एक स्क्रिप्चरा कडेन वचया. जाकोबाचो पयलो अभिस्वर वोड 22. James chapter 1 verse 22. Let's read that. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवू नाकात. पूण देवाच्या उतरा पोरमोणे चलात. जेजू कारगांव. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोय नाकात. देवाचें उतर आयकून तुमकांच फटोय नाकात. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. तें उतर पाळात. तें उतर करात. ना तर तुमी तुमकांच फटयतल्यात. आतां हें आयकोन आमी पोत्तून गालेसकारांक अभिस्वर Galatians 6, 7 पोत्तून वचुया. लेट्स गो बॅक टू द प्रिवियस. गो बॅक. ओके. तुमीच फसोव नाकात. देवाक फसूंक जायना. म्हणजे हाचो अर्थ कितें? तुमीच फसोव नाकात. कोण फसवता? आमी. कशी फसवतात? आतां जाकोबाचो पयलो अभिस्वर 22 आमी आयकला.
तुम्ही तुमकांच फटोय नाकात, तुम्ही तुमकां फसोव नाकात, बिश्टें उतर फकत आयको नाकात, पूण त्या उतरा प्रमाणे चला चलात. बी डुअर्स ऑफ द वर्ड, डोंट ओनली बी हियरर्स. आतां हांगा कितें म्हणटा, तुम्ही फसोव नाकात, देवाक फसोवंक जायना. म्हणटू जो कोण फसवता, जो आपणाक फसवता कसो, येता, उतर आयकोता, गोवायकी ना, नो टेस्टिमनी, बिकॉज देर इज नो टेस्ट. जेन्ना परीक्षा येता तेन्नाच टेस्टिमनी आसतली. आमची बाय एलिजाची टेस्टिमनी कित्याक येता? ती आयकोता देवाचें उतर, पूण वचोन दुसऱ्यांक दिता. आतां तिका परीक्षा येयल्या, तिचोर आतां ती मोहिमा पळयता, ती आतां जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक सोदता. म्हणटच तेच भाशेन आमी जें उतर आयकोता, आमी तें उतर आतां आमीच पाळूंक पयलीं. पळय, ती आतां तें उतर दुसऱ्यांक दिवचे पयलीं तिणें तें उतर आपल्या जिवितान पळयलें की ना? बाय एलिजा, तुवें तें उतर तुज्या जिवितान, तें जैतिवंत जिवीत त्या उतरा वरवीं तुज्या जिवितान पळयलें की ना? बाय एलिजा, जें उतर तूं आतां दुसऱ्यांक दिताय, तें उतर तुज्या जिवितान तुका जैत दिलां की ना? maybe Is she बाय can't एलिजा talk, in the brother. class? No, maybe she can't talk, brother. Sometimes she can't. Okay. She must be listening. म्हणटोच Yes, brother. उतर आमी Yeah, there दुसऱ्यांक she is. Yes, brother. येस येस. बाय एलिजा, हांव विचारूंक सोदतां तुका, हें उतर जें तूं दुसऱ्यांक Yes, दिताय, brother. गोवायकी दिला. दिताय, तें उतर तुज्या जिवितान मास जालां की ना? Yes, brother. तुजे भितर मास जाला न्ही? त्या उतराचें फळ तुका मेळ्ळां, वय की ना? देखून तुका तें इनर कन्विक्शन हा, तें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक, वय की ना? Oi, brother. So if the word is not flesh in me, त्या पवित्र आत्म्याचो उजो म्हजे भितर, तें उतर म्हजे भितर मास करूंक ना जाल्यार, म्हाका परीक्षा होय, येवंक ना brother. जाल्यार, हांवें ती मोहिमा म्हज्या जिवितान हांवेंच पळोवंक ना जाल्यार, म्हज्यान दुसऱ्यांक हें उतर कशे भाशेन परगट करूंक जाता? Yes, 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 brother. How can I give to somebody what I don't have? Amen. Praise God. हें उतर हांव बुधवाराच्या बुधवारा आयकोतां, पूण फकत आयकोतां, तें उतर हांव पाळिना. आय एम नॉट अ डुअर ऑफ द वर्ड. See, I'm not saying that you're not doing, you're not doing your work at home, you're not doing the work of a father, your mother, as a brother, as a sister, as a good child of the kingdom. You're doing every work. But when you become a doer of the word, there is going to be a test. परीक्षा येवपाची आसतली, पूण त्या परीक्षान म्हाका पास जावपाक गरजेचें. कित्याक जेन्ना त्या परीक्षेन हांव पास जाता, तेन्नाच म्हाका एक टेस्टिमनी आसता. टेस्टान पास जातकूच टेस्टिमनी आसता. टेस्टान हांव फेल जाता जाल्यार म्हाका कितें उलोवपाक, कितें सांगपाक जायना, कित्याक हांव आजून पासून त्या टेस्टान पास जावंक ना. आजून पासून हांव तें उतर आयकोतां, एका कानान, दुसऱ्या कानान हांव तें सोडटां. जाणा म्हज्या भयणीनो, खूब जाणां तुमी ह्या वेळार म्हजेर खूब रागार जातले, बट आय एम चॅलेंजिंग यू रायट नाव. द होली स्पिरीट इज चॅलेंजिंग यू. तुमी म्हणटले, ब्रादर तूं कितें करताय, तूं फकत देवाचें उतर परगट करताय. आमकां भुरगीं हा, आमकां गोरकार हा, सासूमाय Praise God. हा, सासूपाय हा, हें आमचें काम हा, तें हा, कालची कोडी हा, आनी दाल हा, आनी शीत हा, आनी बिरयानी हा, ती हा, नातवां हा, हें हा, तें हा. तुका Praise तुका God. कितें हा? तुका कांय ना. तुका बिश्टें उतर परगट करूंक जाता. हय, तुमच्यान हें म्हणूंक जाता. Yes or no? Yes. Did I say correctly or not, Sister Maria? Yes, brother. पवित्र आत्मा केन्नाच he doesn't fail. He knows exactly what the mind of Christ is. The mind of Christ, it reveals what you're thinking right now. So you got already an excuse. तुका आतां जें करिनाय तें तुजे कडेन आतां एक्सक्यूज हा. होय की ना? Hoy, brother. You already have justification in your mind. तो ब्रादर कितें सांगता, काय प्रॅक्टिकल सांगिना.
आमची परिस्थिती कशी हा, आमच्या जिवितान कितें चलता, आमचे कितें कश्ट हा, वो कितें जाणा बेश्टें बॅ 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 करता. सारकें? पूण हांव तुमकां एक सांगता, तुज्यान हें उतर पाळूंक जातालें जाल्यार तुजे शक्तीन तुका पवित्र आत्म्याची गरज नासतली आसली. You would not need the Holy Spirit. If you had to do this word, obey this word with your own strength, with your own time, with your own power, you would not need the Holy Spirit, because we have not understood the value and the power and the anointing and the value of the Holy Spirit. आमी आमच्या शक्तीन आमकां बरें आतां म्हाका थोडो वेळ हा, थोडें म्हजें काम हा, थोडें हें हा. We always have got आमचें कंपार्टमेंट हा आमच्या जिवितान. We have compartments. आमचे कंपार्टमेंट आसता. या ब्रादराक कितें कितें समज हे फकत प्रिचर आहात, प्रिचींग करतात, प्रिचींग करतात. Because our focus is on this world. आमची सगळी चोत्राय, आमचें सगळें मन हा ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर. पूण जाणा म्हज्या भयणीनो, आमी जियेता निमाण्या काळार. We are in the last days. We are in the last hours. हांव कितें सांगता तें कान दिवन आयकात. We are in not even the last days. I was talking last days for 1 year, but I'm talking about last hours. You're going to see very drastic things happen in our world today. ह्या संवसारान आमच्या जें आमी पडयतले हांव तुमकां सांगता सोड, आमी जें पडूंक ना आमी पडयतले. Security will be gone. Police stations will be destroyed. People will attack security. There will be panicky on the streets. There will be so much of uncertainty. But जो लोक देवाचें उतर पाळटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलता, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन चलता, पवित्र आत्म्याच्या जाणवेन चलता, तांकां कसलीच भिरांत आसची ना. Because God's angels will supernaturally protect you. कोण हालेलुया पासून म्हणून तुम्ही फकत चिंता कितें कितें येवपाचें म्हजें जिवीत कशें Hallelujah. चिंता. Praise God. Praise You Jesus. are right now already gone into deep meditation. हांव तुमकां एक गोष्ट सांगता ती आयकून घ्या. We are in times extremely dangerous and perilous times. The enemy knows, Satan knows he's not got days, not even months, he's got hours. And he's unleashing havoc on the earth. आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयतले. पूण जो लोक पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आपली चोत्राय ह्या संवसाराचेर दवरिना, आपली चोत्राय फकत जेजूचेर, त्याच्या उतराचेर, जो पवित्र आत्मा सांगता ताजेर दवरता. तुजी सेक्युरिटी तुज्या दुडवांनी, तुज्या बाटांनी, तुज्या बेसांनी हा जाल्यार यू आर फिनिश्ड. Your security should be Christ. Your security should be Jesus. Your security should be Jesus Christ. Love Jesus Christ. Not in your money, not in your job, not in your career, not in your family, not in your father, not in your mother, not in your spouse, not in your husband or your wife. Your trust should be in Jesus. O काळ असो पावला where we need to trust Jesus, put our whole life into his hands. And while we are waiting for him to come and save us, be doing what you are supposed to do. If you're working, don't stop your work. Do your work. If you're working in anything, तुझें काम कर. बाय मारिया, हांवें सांगलां म्हणून आतां तुजें काम सोडिनाका आनी आतां देवाचें उतर परगट करपाक सुरवात करिना. If you're a nurse, please be a nurse. Do your job as a Thank you, nurse. Jesus. If you're right now, whatever you're doing, please do it. Do it with all your heart. Do it 100% as though you're doing it for the Lord. But keep your focus on Jesus. Praise Keep God. your mind all the time on Jesus. Let the light of Christ shine
in you to others. Amen. Hallelujah. आयकतात तुमच्या भयणीनो? म्हणटच हांव तुमकां आतां काबार करपाक हांव तुमकां कितें घडलें तें सांगता. म्हणटच ह्या कापलाक हांवें सांगलें तुमी जें केलां तें देवाच्या खोशये भायर केलां, पूण ह्या वेळार तुमी आयकलां म्हणून आनी तुमी पातकांचें दूख भोगलां म्हणून हांव आतां देवाक कित्याक पवित्र आत्मा ह्या वेळार काकुतीचो देव काकुतीचो तो मनशा भाशेन न्हय तूं हें केलां मरे तुका बरें बोणकणीन घालता जालें काबार तुजें थांब इन जेल 20 years ना 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 देव काकुतकार तुम्ही आयकलां म्हणून तुम्ही दूख भोगलां म्हणून हांव ह्या वेळार तुमचे पासत फकत देवाची काकूत मागता आनी तांकां हांवें दोगांयकी घरकाराक हाडलो बायले कडेन भाजेर म्हणल्यार हात धरा ते हात धरून तांचे पासत हांवें काकुतीचें मागणें प्रेड फॉर मर्सी गॉड्स मर्सी ताचे उपरांत घरकाराक सांगलें बायलेच्या पोटाचेर हात दवर ओके आय कॅन होल्ड द स्टमक रायट so that the Yeah. husband hold the stomach said pray I gave him the words to pray for protection for the baby commanded that spirit of bleeding for 4 months she's bleeding continuously bleeding so they have given her blood they have given her rest हे सगळे 4 महिने आणि इतले पय दुडू जायत वतात commanded that spirit of bleeding to stop commanded that spirit because it is a spirit that spirit has got legal right जे तू देवाच्या खोशे भायर कोत्ताय थंयसर कोण कब्जो घेता Dushman. दुश्मन that is for sure because it is not coming under the will of God. God's protection is removed because you are doing it outside the will of God. But the moment you seek God's mercy, you ask for God's forgiveness and mercy, now you're bringing God's presence into that situation. Amen. 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 Thank you, Jesus. फकत एकूच आमेन आनी कोण सगळीं आतां न्हिदल्यान काय ह्या क्लासीन तुम्ही सजमना कितें सांगूंक जाता आमी Amen. कोत्ता पूण आमकां जाय देवाची काकूत वी नीड गॉड्स प्रेझन्स इन दॅट सिच्युएशन वी नीड टू ब्रिंग गॉड इन टू दॅट सिच्युएशन and we can only bring God's presence in that situation by asking for repentance, repenting, asking for his mercy, asking for his forgiveness and त्या वेळार देवाची काकूत आमी त्या परिस्थितीन आमी अनुभवता वी ब्रिंग दॅट सिच्युएशन जालें त्याच्या उपरांत हांवें तांकां सांगलें आतां कोण तुमकां फोन करीत जाल्यार कित्याक तांचे फोन येतात हांव थंयसर आसतना कोण फोन खंय या रे आजुनूय ब्लिडींग चलता हें चलता आनी दोतोरान अशें सांगलां आनी नर्सीन सांगलां आनी बाय मारिया नर्स ती येयल्ली तिणें सांगलां इणें सांगलां सगल्यो खबरो फोनाचेर तो उलयता. थंयसर बसला तो कितें करतलो तो BBC तो दूरदर्शन लोक म्हणजे कितें कोण फोन करता कित्याक 4 म्हयने कोण घरा आसत जाल्यार माय कॉल करची ना सासूमाय कॉल करची ना भाव भयणाक कॉल करची ना शेजाऱ्यांक कॉल करची ना तुजी सोयऱ्यांक कॉल करची ना आनी तूं आतां सगलो वगत रिपोर्ट दिताय दोतोरान अशें सांगलां आतां रगत दिवचें सांगलां आतां आमी आमच्यान तुमचे कडेन उलोवंक जायना कित्याक एक ब्रादर येयला तेंय हांवें फोन केला ब्रादर येयला कोण येयला ब्रादर येयला म्हणलें मातसो बंद फोन करताय मातसो फोन बंद कर मागणें केलें आतां सांगलें आयजथान कोण फोन करीत जाल्यार तांकां सांग एवरीथींग इज फायन ब्लिडींग हॅज स्टॉप आनी आतां परिस्थिती बरी आहा आनीक रिपोर्ट दिवपाची गरज ना दोतोरान कितें सांगलां नर्सीन कितें सांगलां अशें पोजिशन आहा नॉर्थ पोजिशन आहा सावथ पोजिशन आहा ट्रान्सफ्युजन दिलां हें सगलीं नाटकां बंद करा all this news you stop and only keep thanking God. आर्गां तुका जेजू तुवें म्हाका शिरापांतली निवालाय गॉड थँक यू लॉर्ड यू हॅव रिडीम मी फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉर्ड इंग्लिशीन दिलें 2-3 स्क्रिप्चर दिले म्हणलें फकत हें स्क्रिप्चर मागणें करात आनी हांव वेतकूच हें कॉमेंट्स करच्या आदीं तुमी फकत हात धरून देवाचें बोगसणें मागात आस्क गॉड्स फॉर मर्सी आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस हें करात आनी हांव गेलो कितले दीस जाले सुमार 3 दीस जाले कितें सोनवारा दीस न्ही आयतार सोमार मंगळार आयज बुधवार वय की ना होय ब्रदर. काल सकाळीं ताणें म्हाका मेसेज केली ब्रदर आर्गां देवाक आर्गां देव बरें करूं
bleeding has stopped. येसू कार you, Bleeding Jesus. has stopped after 4 months. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया And secondly, I asked him right now, just before the class began, ताका हांवें message धाडली, बाबा केन्ना तुमी घरा वचपाचें कित्याक आनी 3 म्हयने आहा, तिका जाय रेस्ट जाय, त्या हॉस्पिटलान नर्सी येता. ताणें अजून पासून मेसेज दिवना, पूण फुडल्या बुधवारेच तुका हांव अपडेट करता ही टेस्टिमनी. ओके, ही टेस्टिमनी म्हणटच जेन्ना कोण कितें सांगता, कोणाक उतर दिता, कोण तुका सजमणी दिता, थंय फकत आयकलें एका कानान दुसऱ्या कानान सोडलें, देवाची महिमा आमी पळयतले हांव. ना ना तें उतर आयकलें, त्या उतराचेर नियाळ केलो, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक लागले, तें उतर आमी पाळूंक कॉमेस केलें. You will see the glory because God is faithful. But if you don't follow the instruction, you will face judgment. You will face the wrath of God because you are disobeying the word of God. You are disobeying the Holy Spirit. देखून म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, आयज काबार करचे आदीं जे टेस्टिमनी आमी आयकता, जे उतर आमी आयकता, उतराची सजमणी आमकां मेळटा, आमी त्या उतरा प्रमाणे चलोंक. बेश्टें आयकलें, आमकां बरें दिसलें उतर आयकलें म्हणून, ना. इट इज इम्पॉर्टंट टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड and be doers of the word of God. And आमी तें उतर आमी पाळीत जाल्यार आयज न्ही, फाल्यां न्ही, मोरो पर्यंत, जेजू ये पर्यंत, हांव मोरो पर्यंत म्हणना, आतां मरण येवचें ना, जेजू ये पर्यंत. Let us keep being doers of the word of God. Amen. Amen. Thank you, Jesus. God. Praise God. Jesu Jesu karka. karga. Jesu karga. Praise Jesus. So, Baba Flavi. सिस्टर दयाला बाबा तुझें उतर उजवाड हाडटा तुझें उतर आमी आयकत आसा पूण जायते पावट आमी आमचेंच कोत्ता न्हय तुज्या उतरा प्रमाणे आनी ह्या पासत आमी काळजान तावन बोगसोने मागता तुजी कृपा मागता तुज्या खोशये भायर आमी कांयच करिना जावंक दिसान दीस तूं आमकां संदी दिता तुज्या उतरा प्रमाणे चलोंक तुजें उतर आमच्या भितर उजो जावन दी दुनिया तुज्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमकां भर एक पवित्र जिवीत जिवंक आमी आमच्या कुडीच्यो वंदावण्यो दोमावून दवरून आत्म्यान चलोवंक आमकां आदार दी बापा आमचें लक्ष आसून दी सर्गींच्या वस्तूंचेर आमचें काळीज आसून दी फकत तुज्या उतराचेर आमचें ध्यान मन आसून दी फकत तुज्या उतराचेर आमची चोत्राय आसून दी फकत तुजें उतर कितें सांगता तें आयकून तें पाळूंक ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी तुका तुज्या उतराक पाळो दिवंक तुका विश्वासी जावंक रावंक आनी दीस आनी दीस पवित्र जावंक आमी निचेव कोत्ता आनी तूं आमकां तुजी कृपा दी दुनिया निमाण्या काळार निमाण्या वरांनी आमकां तुका कुडीन आत्म्यान आनी मनान पवित्र मेळोवंक हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र